तोच आमचो सर्वस्व जावन आसा, तोच आमचो सांबाळणार जावन आसा, तोच आमचो चुकोन गेल्ले आमकां बोर गवळी जावन पाटी हिंडा काडचो एक महान पुरुश जावन आसा. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ह्या घडये आमी या सक्रमंत असल्या जेजूची खुशी पाळूंक आमकां स्वामी तयार करया. हो थोडो वेळ ताच्या मुखार भक्तीपणी करसूंक आमकां स्वामी ताच्या मुखार समर्पण दिवया. जेजू वरवीं आमच्या जिवितांत मेळचो तो संतोष कसलो म्हणलो आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करया. जेजू आसतना आनी जेजू नासतना आमचें जिवीत कसलें जावं पावता म्हणल्यार आमीच आमच्या जिवितांत नियाळ करया. जेजूक आमच्या मदगांत आमी आपोवया मोगाचें न्हू. दिसभर जिवितांत आमी बेजाराय पावतना निरासपण आमच्या जिवितांत येताना समस्या वयर समस्या आमच्या जिवितांत येताना एक पिडा गुण जाल्ल्या क्षणान एक पिडा आमकां आमची पाटीक लागतना जिवीत नाका म्हणलें बोगाप आमकां उपसाता. केदळ आमी ह्या सक्रमेंता मुखार बसता, जेजू सांगता थोडो वेळ आमी करसिता. ह्या सक्रमेंत आसलें जेजूच्या मुखा म्हण आमी पळयता आमच्या जिवितांत निरासपण पयस जाता. खाळोखान आसले आमच्या मतीक उजवाड फांगता, बरे आलोचना आमच्या जिवितांत उपसातात. बरेंपण करूंक आमकां हर एकल्यांक सकत मेळटा. अवकाश जेजून आमकां करून दिल्ल्या मोगाचें न्हू. सक्रमेंता मुखार बसून थोडो वेळ जेजू सांगता करसूंक आमकां अवकाश करून दिल्या ताका आमी अर्गां पाठोवया, स्तुती आमी ताची करया. तुमची सवाब अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू. आमचें जिवीत फुलोंक फावो केल्ल्याक अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू. आमकां हर एकल्यांक तुज्या सांगातपणाचो मोग दिल्ल्याक अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू. आमच्या कुटुंबांत बरें कुटुंब आमकां तशेंच बरें सांजे आमकां फावो केल्ल्याक अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू. विज्ञान वरणे आमच्या सांगाता रावल्ल्याक अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू. आमची आत्मीक जिणी तुवें पोळादीक केल्ल्याक अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू. आमच्या मोगाच्या आदार आनी आशिर्वाद बेसांवान तुवें दिल्ल्याक अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू. आमा हर एकल्यांचो एक वर्त इश्ट जावन आमा हर एकल्यान ते बोगलेकरान आमची कुमो केल्ल्याक अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू. बरो गोळी जावन चुकोन गेले आमकां फाटे हिंडा काडल्ल्याक अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू. आमी सर खोटें करतना जितून पयस येतना सदां न्हीत आमचे खातीर दुखां गळून आमकां बरेंच केल्ल्याक अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू. आमच्या कश्टान आमकां आदार दिल्ल्याक अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू. आमकां आमचें जिवीत आनी त्या जिवितांत जीव दिल्ल्याक अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू. वाट चुकतना हंस वाट सत म्हूण आमकां वाटेचें महत्व दाखयल्ल्याक अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू. तुजे लागीं आसल्या आमार जिविता मुखांतर आमकां प्रत्येक जावन ती उतरां मुखांत आमकां सकत दिल्ल्याक अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू. आमच्या जिवितांतून सर्वस्व जाल्ल्याक अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू. तुजे बिन आमचें जिविताचें नाम म्हळ्यार बगाप आमकां जिवितांत आयिल्ल्याक अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू. अर्घां तुका सोम्यान जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू. होगलाप तुका सोम्यान जेजू. गुलाब तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्यान जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. 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 मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजूक पळयल्यार जेजूचें नांव उसारल्यार जेजूक आमकां आमच्या जिवितांत अनुभव केल्यार आमच्या जिवितांत सऱ्यान सांव पावतात. जेजू लागीं आयिल्ले सबार पिडेस्त गुण जाल्ले, सबारांचे कश्ट जेजून समजले, आपल्या जिवितांत निराश जाल्ले, एका वेळाचो संतोष नातले सबार जेजू लागीं आयिल्ल्या वेळार खरो संतोष कितें म्हणून जेजून तांकां दाखोवन दिलो मोगाचें न्हू. आज आमच्या जिवितांत खरो संतोष कितें म्हणल्यार आमी नियाळ करया. प्रतीक जावन आमच्या जिवितांत खोटी बोगनां उसारतना, खोटेपणान आमचें जिवीत आमी मुंदरसून व्हरतना जेजू आमच्या हर एका खोटेपणांत आमकां आदार, खोटेपण पयस करून आमकां नवें जिवीत जिवंक आदार दिता म्हणल्यार आमी समजोवया.
भावन आनी बहिणीनो, ह्या संवसारांत आमी हर एकली संतोशान जिवंक रेखता, कुशल बरी जावंक आमी हर एकली आशेता, आमकां कुशल बरी तशें संतोश बरी करची घडिता ह्या विशयी न्हय बगार हर एका घडितांनी आमी पळोवची रीत. थोडेपणी आमच्या जिवितांत कश्ट येता न्हय आमी संतोश पावता, कित्याक ते कश्ट आमी स्विकार करतात, ताचे वयर आमचें जिवीत वंदोन आसा. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जर आमकां जिवितांत संतोश जाय, समाधान जाय, खुशी जाय, जेजू आमकां जिवितांत जाय तर खंडीत जावन जेजूच्या उतरां प्रकार जिवचें भोव गरजेचें. त्या खातीर आमी कितेंय करूंक मुखार सरचें. खरें संतोश आमकां खंय मेळटा मोगाचें न्हू, खरो समाधान आमकां खंय मेळटा, खरी शांती आमकां खंय मेळटा, खंय आमी ती सोदून वचत. म्हूण शांती दिवयेत गी, ह्या वस्तू तावन ती जोडयेत गी. ह्या विशयांत आमी थोडो वेळ नियाळ करया. प्रत्येक जावन जेजून आमकां दाखयल्या वाटेन आमी चलोवया. कश्टां वेळार, निरासपणा वेळार, सक्रामेंतार मुखार बसतना आमच्या तोंडार उजवाड फांगता एक आसो, तोंड एक प्रकाश बरीत जाता. आज खंडीत जावनी आमी नाना रितीचे त्या सवां घेवन, कश्ट निरासपण घेवन, आमच्या जिवितांत असलें उणेपण घेवन आमी हांगा आयल्या. सर्व कश्ट निरासपण, उणेपण, एकसरपण, आमचे पिडा शिडा हेजे तुज्या पांयां तळो दवरूंक आमी आयल्या मोगाचें न्हू. ह्या घडी आमी जेजूचें नांव सारया. जेजू दाविदाच्या पुता म्हाका गूण कर म्हणटना जेजून साबारांक गूण केलें. जो कोण जेजूक आपडटा, रक्तस्रावाची स्त्री जेजू तावन गूण जाली. आज तसो जेजू आमचे मुखार आसा मोगाचें न्हू. जेजूचें नांव सारया. कितले वेळ आमी जेजूचें नांव तोंडांत आमी गायता या, उसारता, तितली आशिर्वाद आमी बेसांव आमी सोन घेवया. जेजूचें नांव उसारले वरी आमचें एकसरपण पयस जाता, निरासपण पयस जाता, बेजाराय पयस जाता. आज त्या जेजूच्या उतरांक खालतीमान घालन, कळवळ नासतना जेजूचेर विश्वास दवरून जेजून व्हरतो प्रातिपळ सोन घेवया. गीत गाता आसतना भावन आनी भयणीनो, जेजूक परत परत आमच्या काळजांत हाडया. ताचें नांव सारया, सकत आमी सोन घेवया. जेजू आम्हा हर एकल्यांक आपयता. ताचे भुरगीं जावंक, ताचे शीस जावंक आमकां तो आपयता. थंय उतरांक खालतीमान घालूंक आमकां तो आपयता. जेजूच्या पांयां तळ आमी मुखार सरया. ताच्या आपोवण्याक आमी फाळो दिवया. ताची माऊली आमच्या जिवितांत जिवंक मुखार सरया. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेन ताच्या दोगेरा म्हाका म्हजी बक्षिता. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेन ताच्या दोगेरा म्हाका म्हजी बक्षिता. जेजू 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 जेजू
जेसू 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 Kenggal satana ketidukan burdana somya kulo martana kain smaka udena Cinin kanggal satana Kulo martana kais makavunena Jesu 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 Bahana ni benino Jesu ama har eklank apeta Kitley kluri amin salary Kursa thaun salary Jesu namka moganan supolele आमचे हर एकल्याचे क्रूरपण जेजून पळयला खंयच्या रितीन ताका आमी कश्ट दिल्लें जेजू समजून घेतला जाल्यार जेजून आमच्या क्रूरपणाक विरोध जावन मोग ताणें दाखयलो कुर्सा तावन जेजून म्हळें बाबा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हणून तें सुनेना ते मोरतना सेती जर बक्षिलो एकलो व्यक्ती आसा तर जेजू मात्र मोगाचे न्हू भावन आनी भयणीनो आमी हर एकली सुकोवन गेल्ली शिळयो जावन आसाव जाल्यार जेजू आमकां हर एकल्यांक आपल्या वेंगेन धरता कितलेय सोदून आमी पयस गेल्यार जेजू परतून आमकां पाटी ताच्या हिंडा काडता संवसाराच्या वस्तूंक लाभदून संवसाराच्या कुशेक लाभदून संवसारा जावच्या सर बरेपणाक लाभदून साबार पुटी आमच्या जिवितांत आमी संवसारा फाटल्यान वचून आमचें जिवीत कांगाल करून घेतलां खंयची दुखीन आमी बुडल्या मोगाचें न्हू आनी परत आमी पयस केल्लो जेजूक त्या कश्टांत त्या कांगालपणांत ती उलो मारल्यार खंडीत जावनी जेजू आमचे लागीं धांवून तो येता आमचे खातीर तो मरण पावूंक तो मुखार सरता बरो घोवळी जेजू आमचो मोगाचें न्हू सदांच तो आमकां राखता जर तर आमी ताच्या पांयां रावून ताका खालती मान आमी घाली तर खंडीत जावनी आमच्या जिवितांत जेजू थावन मेळचो तो खरो संतोष अनुभव करूंक साध्य जाता मोगाळ भावन आनी भयणीनो एक घडीत अशें आसा एकलो घोवळी शेळयांक सोरोवन आसतना एका वाटसुऱ्यान ताका विचारलें गे आयचो हावो कसो आसा आनी ताणें जबाब दिली म्हाका पसंद जावचो म्हाका बरो लागचो हावो मात्र आसा
वाटसुऱ्याक अजाप जालें. परत तो विचारलो, तुका पासान जावचो हावो आसा म्हणून तुका कशें कळटा? आनी त्या गवळ्यान म्हळें गे, हांव जाणा म्हाका पाचांज जावचे दोळ म्हणसर म्हाका कितेंच मेळ्ळें ना, देखून हांव एक सत जाणा जालां. म्हज्या जिवितांत कितें सर्व म्हाका मेळटा तें आक्षेपाविना हांव पसंद करता, तें आक्षेपाविना मोगान स्विकार करता. देखून हांव संपूर्ण जाणा आज हावो बरो ना जाल्यार म्हाका पसंद जावचो हावो हांव विंसून काडला. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, सबारबडी अमक्या संवसारार जियेतना आमी आशिल्लें, आमी सपनेल्लें, आमी कितें कितें सकट मागलें तें आमकां मेळना. जर आमच्या जिवितांत कश्ट हांवें कश्ट येता जावं पुरो जाल्यार जेजू आज आमकां म्हणटा, हर एका परिस्थितींत तुवें ती परिस्थिती अर्थ करून घेतल्या मात्र ताचे जावन खरो संतोश तुका अनुभव करूंक साथ जाता. खरी शांती समाधान तुका मेळोंक ताचे जावन साथ जाता. कश्ट येताना, बेजाराय भोगतना, निरासपण आमच्या जिवितांत येताना आमी फाटीं धांवचें न्ही, मोगाचें न्हू, फूट करया. साकर मेळाचे तर खूब मिशनान घालून तो चीड दितात, ताचे जावन बरेंपण मेळटा, साकर मेळटा, गॉड मेळटा, कोपाचो ज्यूस आमकां मेळटा. जर आमकां बरेंपण मेळाचें जर खंडीत जावनी आमी हर एका कश्टांत जावन आमी पाशार जायचे, हर एक कश्ट आमी फूड करचे, निरासपण आमी फूड करचे, बेजार आमी फूड करचे. ताचे जावन पयस जावल्यार खंडीत जावनी भावान आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत मुखार कितें आयल्यार जावं संतोश आयल्यार तो संतोश आमकां स्विकार करूंक आसाद जातलें. कश्ट जाल्यार ताच्या की वर्त्यान आसा तें स्विकार करूंक आमकां आसाद जातलें. तें मानून घेवचें भोव गरजेचें जावन आसा. जो कोण जेजूचेर बरोबर वसो दवरता, ताच्या फाटीन जियेता मोगाचें न्हू, ताच्या जिवितांत उदंड संतोश ताका लाभोवंक साथ जाता. पळया, शिवभरत आमकां आयको मेळटा, साबार जण जेजू लागीं आयिल्ले, हारी हारी लोक ताचे लागीं आयिल्लो आनी त्या लोकांक पळोवन जेजू सुरता. त्या लोकांचेर ताका दया भोगता मोगाचें न्हू. ते कितेंगी आशेवन, कितेंगी सोदून, संतोश सोदून, समाधान सोदून ते जेजू लागीं आयिल्ले. आनी तांच्या मदें साबार दुखेस्त आसले, दुर्बळे आसले, संवसारीक ग्रेस्तकान भरलेले साबार लोक आसले. ह्या सर्वांक ग्रेस्त आसल्यार, दुर्बळे आसल्यार, अर्थीक अडचणीन सांपडल्यार ह्या सर्वांक शांती समाधान जाय, संतोष जाय म्हणून जेजू समजलो. त्या खातीर जेजू तांच्या जिणेचो खरो संतोष समजून घेवंक प्रतीक जावन तांकां शुभ वार्ता परगट करता. 8 बागी विशयांत आमी आयकलां मोगाचें न्हू. ह्या 8 बागी मुखांत्र निसायकी समाजांत ह्या आमच्या जिवितांत कसलो संतोष खंयतान आमकां उब जाता म्हणून जेजू आमकां शिकयता मोगाचें न्हू. तर प्रत्येक जावन जेजून सांगलो तो संतोष आमी खंयतान आमकां उब जाता म्हणून जेजू थावून आमी आयकुया. मातेवाच्या वांजेलांत आमकां तें आयको मेळटा. अध्याय 5 वाक्य 3 ते 10 म्हणसर, आपूण दुर्बळी म्हणून जाणा आसा ती कितली बागी सर्गींचे रास तांचे, रुदान करता ती कितली बागी देव तांकां बसयतलो. सादी बोळी ती कितली बागी पृथ्वी जातली तांचे दायज. देवाची खुशी करूंक बुकेतात आनी थान येता की कितली बागी ती दादोशी जातली. दया दाखयता ती कितली बागी तांकां दया मेळटली. नितळ मनाची ती कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडूंक वावरता ती कितली बागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. निती पासत धगधणी भोगता ती कितली बागी सर्गींचे राज तांचे. आनी जेजू मुंदारण म्हणटा,
म्हजे पासून तुमकां आंकमान सोसूंक दगदनी बगूंक आनी सर तरांची गडपांक कर्ण तुमचेर आड उलयता ते आयको मेळत जाल्यार तुमी कितली बागी संतोष आनी उल्हास पावा. कित्याक सर्गीर आसा त्या तेस्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. जर जेजू खातीर तुमी कस सोंसतात तर निरासपण भोगतात तर कितली बागी. जेजू म्हणटा संतोष आनी उल्हास पावा. कित्याक सर्गीर आसा त्या तेस्ट प्रतिफळ आम्हा हर एकल्यांक तयार आसा. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ह्या संवसारार जियेतना 4 दिसांचें जिवन आमी जियोंक मुखार सरतना ह्या 4 दिसांनी आमी संतोष आशेवंक आपणावंक आशेता. ह्या 4 दिसांचें शांती समाधान आपणावंक आमी आशेता. त्याच खातीर सबारपटी आमी संवसारी वस्तूंक लाभ जाता. संवसारी कुशलकायेक आमी लाभ जाता. ग्रेस्तकायेक आमी लाभ जाता. धन दिरव्याक आमी लाभ जाता. आज जेजू म्हणटा संवसारी शांती समाधान प्रामुख न्ही. सर्गार हजार आमच्या मुखल्या जिवितांत मरणा उपरांतल्या जिवितांत अशें तें शांती समाधान आमकां जायचें. आनी त्याच खातीर जेजून प्रत्येक जावन आम्हा हर एकल्यांक ह्या संवसारार रचलें जावन आसा. संवसार सामका आखेर न्ही मोगाचें न्हू. उपरांतलें जिवीत आमकां आनीक मूर्त प्रामुख जावन आसा. उडास आमी दवरया. जर ह्या संवसारात आमी कितली दगदनी कश्ट भोगता तर असो प्रतिफळ खंडीत जावन आमकां सरकार हजार आसतलो म्हणून जेजू म्हणटा. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमकां आमच्या दिसपरते जिवितांत कोणायकी जावं दी कश्टांत दुखांत निरासपणांत बेजारांत आसूंकूच नाका. सदांच कुशल बरीत रावंक आमकां जाय जाल्यार हो संतोष अनुभव करची विधान आमी दुसरी आपणायता. सबारपटी आमी संतोष आपणावंक बेकार जावन भोंवता. सबारपटी आमी संतोष आपणावंक आपल्या कुटुंबा सांगाता मोगान जियेता. सबारपटी आमी संतोष आपणावंक ग्रेस्त काय पयशे दंड दिरवें पुंजायता. सबारपटी आमी संतोष आपणावंक घरांक दान धर्म करता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत संतोष आपणावंक आमी कितें करीचें म्हणल्यार जेजू प्रत्येक जावन आमकां सांगता. प्रत्येक जावन आतां सांगचे घडीत आमकां आमच्या जिवितांत दिसपरतो संतोष आपणावंक आमी कितें करचें म्हणलें हें घडीत आमकां मार्गदर्शन दिता. मोगाचें न्हू. आपल्या राज्यांत सर्वतीचो संतोष अनुभव केल्लो राय त्या रायाक आपल्या जिणेंत तृप्ती मेळ्ळी नातली. कितलेंय दन दिरवें आसलें, पदवी आसली, भांगार आसलें, सर आस्त आसलें जाल्यार ताचें तें समाधान नातलें, शांती नातली. आनी त्या खातीर तो एका जाणाऱ्याच्या सुचना प्रमाणे एक रात संतोष भरीत आसच्या व्यक्तीचे वस्तूर न्हेसूंक जाय म्हण ताका तो समजून घेता. आनी रायाच्या सेवकांनी निमाणे एका दुर्बळ्या व्यक्तीक राया मुखार हाडटना ताजें वस्तूर आपूण खरोच संतोशान आसा म्हणून तो दुर्बळ व्यक्ती ओपून घेता. आनी राय ताका ताजे वस्तूर विचारता. ते वस्तूर गेल्यार मात्र आपूण संतोशान रावता म्हळ्यार जाणाऱ्यान सांगले वरवीं त्या दुर्बळ्या तें आपलें वस्तूर ताणें घाल्लें वस्तूर विचारता. आनी तो धाडा तो दुर्बळो तो भिकारी अशें म्हणटा, फाटल्या थोड्या वर्सांत हांव म्हजे कुडीर वस्तूर वचूना. फाटल्या थोड्या वर्सांत म्हज्या कुडीर वस्तूर वचूना. आनी तो संतोष भरीत आसा. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या दिसपरते जिवितांत कितलेंय आसल्यार संतोष समाधान म्हणलें ना. आमच्या समाजान आमी पळयता सबारपणी मार्गार देगेर आसले सबार कुटुंबां भिकारी सबारपणी आमच्या किंवा त्या रितीन संतोष भरीत आसात, कुशल भरीत ते आसात. मार्गा देगेर आसली सबार कुटुंबां संतोशान मोगान सांगात जियेतात. आमचें तें कितलें आसून आज आमी तें संतोश तो समाधान आमी आमच्या जिवितांत होगळायल्या जावं पुरो. मोगान भावन आनी भयणीनो, त्या खातीर उडास दवरया. पयलें संतोष वा शांती संवसारी वस्तूंत आमी एकठांय करूंक साध्य ना.
संतोश शांती आमच्या संवसारी वस्तून तावन आमी एकठांय करूंक साध्य ना. दुसरें संतोश सोदून आमी भायर वसाचें म्हणना. बागारे आमच्या भितरच जर आमी आपणाच्या हर एका संगतींत आमी हर एका घडितांत आमी प्रत्येक रितीन ती थाळ करून पळयल्या तावन संतोश आमकां मेळटा. त्या खातीर उडास आमी दवरया. जेजू आज आमकां सांगता, जर तुज्या दुसपरते जिवितांत तूं कश्टांत आय तर, बेजाराच्या जिवितांत आसा तर तांतूं संतोश सोदूंक तूं प्रयत्न कर. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, वय आमी कश्टांत हांव पिडेक समटात हांव कितलीय मागणें केल्यार नव्यानांत आमी भाग घेतल्यार आराधना आमी केल्यार कितली त्या संवान जेजूच्या पांयां तळा घाल्यार आमकां आमचें कस सुकलें म्हणनात, निरासपण सुकलें म्हणना, बेजार येता आमकां पयस वचूंक जायना. आमचे कूट आमी आमच्या सांगात आसल्यार सबारपणी आमच्या समस्ये वरवीं आमकां एक सुरपण भोगता. कोणी नाका म्हणलें भोगाप आमकां जिवितांत उपजाता. जेजू सांगता सगळो संवसार आशिल्लो मोगाचे न्हू. संवसाराक येतना जेजू कुशेन आयिल्लो जाल्यार आमी ताका कसलो स्वागत दिलो. सगळो संवसार जेजू सांगता आसल्यार जेजू एक सुरो जावन मरता मोगाचे न्हू. एक सुरो जावन कश्ट जाता, एक सुरो जावन वळवळे भोगता. जाल्यार जेजूक आपल्या जिवितांत तृप्ती आशिल्ली. मनशाकुळा खातीर आपूण जीव वगडायता, मनशाकुळा खातीर हांव म्हजो जीव सॅक्रिफायस करता, मनशाकुळा खातीर हांव कितेंय करूंक शकता, देवाची खुशी आपल्या जिवितांत पाळटा म्हणले एक बोगाप, एक सॅटिस्फॅक्शन जेजूक आशिल्लें. आनी आज जेजू कसोसून मरण पावनी आमचे खातीर पुनर्जीवन जाला. देवान व्हडतें इनाम ताका दिलां, पुनर्जीवनाचें इनाम ताका दिलां. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत थोडो वेळ आमी आमच्या जिवितांत आमी नदर घालया. कश्ट येतना, निरासपण येतना, बेजार आमच्या जिवितांत उपजातना कसली प्रतिक्रिया आमी दाखयता. हांव कश्टा वेळार आमी कोणाक वेंग मारता. सबारपुडी आमी देवातान पयस केल्लें आसा. सबारपुडी आमी देवूच नाका म्हणलें भोगापी आमकां जिवितांत उदेल्लें आसा. सबारपडी आमी देवाक सवाल घाल्लीं आसा. इतलें मागणें, इतलीं नवान, इतलीं आराधना करून कितें प्रयोजन जालें देवा म्हणलें सवाल घाल्लें आसा. सबारपडी इतली स्वताची नितीची जिणीन जिवनी म्हजी जिणी निर्पळ जाली कित्याक म्हाका कश्टा वयर कश्ट येता म्हणलें भोगाप आयिल्लें आसा मोगाचें न्हू. आज जेजू आमकां हर एकल्यांक आयकूंक हांगा आयला. जेजू लागीं आमचे कस सांगया. सर आमचे बेजाराच्या मुखार उसारया. आमच्या कुटुंबांत आसले कश्ट, आमच्या भुरग्यां बाळांत आसले कश्ट, आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आसनासतना ती कश्ट नासा ते म्हणजे मोत उजवाडाय म्हण आमी मागया. सबारपडी आमची भुरगीं आमकां आयकनात, विधेय जावन चलनात, खाल जावन चलनात, तांच्या कशा प्रकार ती जियेतात. सबारपडी आमच्या कुटुंबाची तरणाटी युवा ती प्रत्येक जावन काम नासतना बेकार जावन भोंवतात. खोट्या मनशाचो साहस ते करतात, खोटी कामां ती करतात, दुश्चटान ती बाली जावन आसात. कितलीं बरीं भुरगीं जाल्यार सबारपडी तांकां फोव ती जोड मेळना, फोव तें काम मेळना. ताणें शिकल्याक व्हरतें काम तांकां फोव जायना. आमच्या घरा आमची आवय बापाय आसात. सबारपडी तीं आपल्या भुरग्यांक एक आदर्श जिवीत जिवोवंक तीं फाटीं सरतात. भुरग्यांक एक देख दिवंक तीं फाटीं सरतात. कुटुंब चलोवन व्हरूंक जबाबदारी सांबाळूंक तीं फाटीं सरतात. कुटुंबांत समस्या येतना, निरासपण येतना सबारपणी आपलो जीवच नाका म्हणून जीवघात करूंक तीं मुखार सरतात. आमच्या कुटुंबांत उतार प्रायाची आमकां पोसली, आमकां राखली, आमकां ल्हान व्हड केल्लीं आमची वडिलां आसात. पिडेशिडेन तीं कश्टून आसात, प्रायाणेम ती कश्टून आसात. तांचे कश्ट, तांचे निरासपण विंगड जावन आसा मोगाचें न्हू. आपलीं भुरगीं म्हाका खाल जावन चलनात, भुरगीं म्हाका बऱ्या रितीन पळयनात, म्हजी साखरी करनात,
म्हज्या भोगलेक ती रावनात म्हजे कस समजनात सुद्दां न्ही तर म्हाका दूख आंगळे येतात तुमच्या दोळ्यांत हांव म्हणलें सभार भोगना तांच्या मतींत येवंक पुरो सभार पटी आमची वडिलां कुटुंबाची उतरां आयकनासतना त्या उतर प्रायर त्या पिड्येन जाल्यार तांची खुशी करूंक ती मुखार सरतात आनी सभार पटी कुटुंबाक ती कश्ट दितात मोगाळ भावन आनी बेडीनो जेजू आमच्या सांगात आसा ताच्या पांयां तळा सर आमची विनोवणी दवरया कश्ट आकांत आमी दवरया जेजू आमकां खंडीत जावन आदार दिता कित्याक ताणें सभार बसवणी आमच्या मुखार केल्यात मोगाच्या शुभ वार्तेंत कश्टांतल्यान वासान वयतल्यान म्हजे लागीं हांव तुमकां विशय दिता संवसारांत तुज्या बापायन सणल्यार हांव तुका सणसो ना म्हण जेजून म्हळां कळवळ नाकात बगार म्हजेर विश्वास दवरा म्हजेर पातयेन दवरा तुमकां जिवितांत व्हरत प्रतिफळ मेळटलो म्हण जेजून सांगला जो कोण म्हज्या नांवान मागता तो वर्त्या मापान दादोशी जाता म्हणलें जेजून सांगला मोगाचें न्हू संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमच्या सांगात आसतलो म्हूण बसावणी सेत जेजून दिल्या मोगाचें न्हू आज जेजू आमच्या मुखार आसतना आमी विनम्र रितीन कितेंच उणेपण दाखयनासतना लजेन आसतना जेजू मुखार सर आमची ते सवां आमचे कश्ट आमच्या आकांत आमी सांगया आमचें जिवीत आमी जेजू दाखोवया कसलें जिवीत आमी जिवन आसांव चिंतपांनी करण्यानी आमी कशें पुरो आमच्या जिवितांत आमी जिवीत होगडायलां मोगाचें न्हू गीत आमी गाता आसतना भावन आनी भयणीनो सर आमची ते सवां आमची मागणी आमच्या काळजांत आमी अनुभव करचो तो संतोश खंयच्या रितीन अनुभव करचें म्हणलें जेजूतान आमी शिकया जर आमी संवसारी वस्तूंक लाभदात हांव तर संवसारी वस्तूंत पयसया देवाची खुशी कितें आमच्या जिवितांत म्हणल्यार आमी समजून घेवया देवान करचें सर बऱ्याक म्हणल्यार आमी समजून घेवया कश्ट आयल्यार देवातानूच म्हाका मेळ्ळेलें देव खंडीत जावन कश्टा उपरांत संतोश म्हाका दितलो काळोखा उपरांत म्हज्या जिवितांत उजवाड आसतलो म्हणलें चिंता आमच्या मतीन धाडया मोगाचें न्हू कोणाय की जेजू सोडून घालिना आमी सर ताची मोगाची भुरगीं ल्हान जावं व्हड जावं आमी जो मागणी करता मागणी करनासतना तो जेजू कोणाय की सोडून घालूना कसलोच भेदभाव जेजू करिना सर्वांक आपल्या हिणांत वेंगेन तो धरता तर मोगाचें न्हू सर आमची मागणी आमची त्या सवान जेजू मुखार दवर न्हू प्रत्येक जावन ह्या गीत गाता आसतना आमकां आमी जेजूक समर्पण दिवया जेजू आमकां बुजयता भियेनाका म्हूण तो म्हणटा कितलें आमी पयस गेल्यार जेजू आमकां लागीं हाडटा मोगाचें न्हू ಅತಿ ದೂರ ನಡೆದೆ ನಡೆದು ದಣಿದೆ ಮರೆತು ನಿನ್ನ ನಾ ಬಾಳಿದೆ ಕರುಣಾಳು ದೇವಾ ದಯೆ ತೋರಿಸೋ ಮುನ್ನಡೆವ ಪಥ ತೋರಿಸೋ ಬದುಕೆನ್ನ ಬರಡಾಗಿದೆ ಚಿಂತೆಯದಿ ಚಿತೆಯಾಗಿದೆ ಚೈತನ್ಯರಿಂದ ಜೀವಕ್ಕೆ ಎನ್ನು ದೇವಾ ನೀ ಮೂಡಿಸು ಬದುಕೆನ್ನ ಬರಡಾಗಿದೆ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತೆಯಾಗಿದೆ ಚೈತನ್ಯರಿಂದ ಜೀವಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ದೇವಾ ನೀ ಮೂಡಿಸು
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಅಲೆದೆ ತೊರೆದು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಸಾಗಿದೆ ಕಡು ಪಾಪಗೈದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಅಲೆದೆ ತೊರೆದು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಸಾಗಿದೆ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸು ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸು ಕರ ಹಿಡಿದು ಪರಿಪಾಲಿಸು ಕರವಿಡಿದು ಪರಿಪಾಲಿಸು ಬದುಕೆನ್ನ ಬರಡಾಗಿದೆ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತೆಯಾಗಿದೆ ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಜೀವಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ದೇವಾ ನೀ ಮೂಡಿಸು ದೇವಾ ನೀ ಮೂಡಿಸು ದೇವಾ ನೀ ಮೂಡಿಸು Bwana benino dawa kada mi asro maglo Jesu kada mi adhar maglo uda storia ami Krista sa patla kurunga ilyao ami Krista sa mok kurunga mi ilyao Ami Krista ja veng enjra vonku ja utra permanent jiong kami ailia mokachano Jesu kondisa nyam kanson sona sansona जीवितांत कितेन साहिल्यारी मोगान स्वीकार करिया बेजाराय पावची नाका दुखां गळोवची नाका जेजू खातीर हांव स्वीकार करता म्हणया जेजू क्रिस्तान आमचे खातीर हर एक रितीन कश्ट जालो जाल्यार हर एक कश्ट जेजून आमचे खातीर स्वीकार केले तोय रडलो तोय बेजाराय पावता गेसेमन मेळोन तो रडता आनी मागता बापा म्हजी खुशीने बगर तुजे खुशे प्रकार म्हज्या जिवितांत सांव जेजू थंय मोग आसलो मनशा कुळा खातीर मोग आसलो मोगाचो त्याच खातीर आपल्या इश्ट लाजराच्या मरणा दीस जेजू रडलो आपण लागेल्या हर एक पिडेस्तांक कश्टांतल्यांक थोंट्यांक खुरड्यांक हर एकल्यांक पळोवन जेजू सुरता रित्या आतांनी तांकां फाटीं धाडिना मोगाचो बगार तुजी पाकां तुका बगसली नितळसा ऊठ नितळसा म्हणटा बिरमोतचो दर्यो जेजू आज आमच्या मुखार आसा थोडो वेळ मावून रावन मोगाचें न्हू आमचे हर एक गरजो जेजू मुखार दवरया जेजू कितें आमी कितें जावन आसा खंयच्या रितीन कश्ट जाता कितें सकट आमच्या जिवितांत होवन येपन आसा खंयसर आमी चुकल्या तसो पाटलाव करूंक म्हणलें जेजूक सांगया मोगाचें न्हू आमची साव बापाय आमकां आयकना जाल्यार आमचे सोडील आमकां आयकना जाल्यार जेजू आयकता मोगाचें न्हू म्हणजे दोन कितलेंय पयस आमी गेल्यार जेजू आमकां सांडचो ना तो आसरो मोगाचें न्हू तोच आमा हर एकल्यांक सर्वस्व ताचे ताविणे दुसरें कितेंच आमकां नाका मोगाचें न्हू आमकां जेजू क्रिस्तान दिवचें समाधान सुपुरो शांती सुपुरो त्या शांती समाधान आमी जीव मुखार सरया मोगाचें न्हू कित्याक आमचें काळीज प्रत्येक जावन आमचें मन आमचें जिवीत देवा खातीर केल्लें जावन आसा आनी त्या काळजान त्या मनान त्या जिवितांत देव मात्र शांती समाधान सूख दिवंक शकता मोगाचें न्हू जेजूस जावन दी आमचो आसरो तोच जावन दी आमचो सांबाळणार जेजून सामको आठ बागेन शिकयलां कशें सकट आमच्या जिवितांत आमी संतोश अनुभव करीचे
पवित्र संतोष अनुभव करचे संवसारीक संतोष न्ही बघा रे उरता तसलो बाळता तसलो संतोष कसो अनुभव करचे म्हणून जेजून शिकयला मोगाचे न्हू जेजू खातीर कितेंच करूंक आमी मुखार सराचे जावन दुबळे जावन जेल्यार आमकां संतोष मेळटा मोगाचे न्हू दोळे दामपून सक्रमंत जेजू आमच्या अंतस्करण दोळ्यान आमी पळोवया पळया त्या उड्यांत जेजू आपले हात विस्तरण कुर्सार मरण पावला ताच्या हातांत ताच्या कुडीर असले हर एका गायतान वाळटा रगात आनी उदा मोगाचे न्हू आनी ते उदक आनी रगात आमचे वयर तो शिमटायता सगळे दोनी हात जेजून उगडल्यात ते कश्टांनी तो आमकां वेंग मारूंक मुखार सरता भावान आनी भयणीनो दुखीन म्हणले बरी या खांड्याच्या मुकुटाच्या बळान म्हणले बरी जी तकली बागाल्या जाल्यार थोडारा आस्कुरो मानभाव आसा मोगाचे न्हू ते जेजूक आमी आमचे करून घेवया सांगा जेजू तुंच म्हजो आसरो तुंच म्हजो सांबाळणार तुंच आमचे हर एकल्यांचे जीव दातार म्हण सांगया तुंच म्हजो आसरो तुंच म्हजें तुंच म्हजो गरो इश्ट तुंच म्हजो देव तुंच म्हजो आसरो तुंच म्हजो इश्ट तुंच म्हजो देव तुंच म्हजो आसरो तुंच म्हजें तुंच म्हजो तुंच म्हजो देव आराधन करता सगळ्या काळजान मोकामोळ सोदता म्हज्या जिवितान सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वान हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू
दिनभर आम्ही पडया आम्ही हर एकल्यानी जेजूस आमचो आसरो तोच आमचो सांभाळणार तोच आमचो सर्वस्व म्हणून स्वीकार केला आमच्या जिवितांत उपसोंचे हर एक गडिता भोगची हर एक दुःख नियाळचे हर एक निरासपण भोगची ती बेजाराय गळची ती दुःखां जेजूच्या हातांत आमी दवरया तोच आमचो सर्वस्व मोगाचें न्हू ह्या वेळार जेजूचे आशिर्वाद आमी मागया आमचे वयर प्रत्येक जावन आमच्या उणेपणा वयर आमच्या कश्टां वयर आमच्या बेजारा वयर आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका समस्ये वयर मागीर आमी आशिर्वाद आमच्या भुरग्यां वयर आमच्या वडिलां वयर आमच्या इश्टामंत्रा वयर उतर प्रायर घराणे देशांच हॉस्पिटलांनी निधनाच्या सर पिडेस्तां वयर पडून जेजूचे आशिर्वाद ह्या पवित्र जाग्यार हांगा आसल्या हर एकल्यांचेर सर आमचें उणेपण जेजू पयस करून दी मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत असलें हर एक टेन्शन आमचें तान पयस करून दी बेजाराय आमचें थंय पयस करून दी निरासपण आमचें थंय जेजू पयस करून दी खलतेपणी ताचे आशिर्वाद घेवया आमचो सुमून आमी ताका स्वीकार केला मोरा पर्यंत मेला उपरांत जेजूक आमी सांगचें नाका मोगाचें न्हू ताका वेंग मारया तो जावन आसा जिवीत आमी हर एकल्यांक जिवीत दिवचो आनी जिवीत वानचो दातार मोगाचें न्हू आमी हर एकल्यांचे कश्ट संकट समजोनचो एक महान पुरुश मोगाचें न्हू कुसायल्या जेजूक सकल मैदानांतलो जेजूक आमी वेंग मारया आमचो करून ताका घेवया Ora sacramenta sasnama coroia purvigliatia rupa bodla novioriti adarya solvon vecha askatrisya pavartache baldevya zoshi bapa tashe spurta vazani stutiza odvi mahima sasna sasna ekastaryan arsita Dukadobaija spirita samasami navarta Amen. प्रार्थूया देवा विचित्र सक्रामेंता खालच्या कष्टांचो वगडा तूं आमकां सोडलाय तुज्या सोडवण्याचें फळ सदांच आमचें तें आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्राक आमी मान करूंक जाय आमकां फावो कर सोची येता निराश करताय ससनाच्या ससनाक शेच्या वेळा आकांताच्या
Sumia, 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 Sumia. बरुवो सोहम सो दंडळताना कष्टाची वाटती संकताना सरक्या वाटेर चलय आमकां मेटा सुकून घुसपडताना येसुमिया पापा समोर सर्व हे आम्ही एकठांय जाल्या भक्तीन आनी मानान उदार ते आयकोन आमकां समर्पण पवित्र बलिदानान येया गाव्यासर एकाच ताळ्यान उल्हासून त्रिएक देवा गीता गायन आनी अर्घां दिव्या ताणें केल्या उपकारां येया गाव्यासर एकाच ताळ्यान उल्हासून त्रिएक देवा गीता गायन आनी अर्घां दिव्या ताणें केल्या उपकारां मोगाचनो ह्या पवित्र थळार जुजेवाजाच्या नांवी देवाची आशिर्वादां मागून घेवच्याक आशिर्वादां बऱ्या भलायकेची समाधानाची जिवितान बरेपणाची हांगासर आयिल्ल्या येवंक जायनासतना घरांनी आसलेल्या समेस्तांक बरें लाभा जाय म्हणल्यार चिंताप घेवन बरवशान मुखार पळोवच्या आम्हा समेस्तांच्या त्या सवा इराव द्या सवे त्याच देवाचो आदार जुजेवाजा मुखांत्र आम्हा समेस्तांच्या गरजांनी आमी मागून घेवया आनी आज हांगासर मिसाक दिल्ले इरादे ह्या परी आसात बेंजामिन मेरी डिसोजा मडांत्यार तांच्या आत्म्या खातीर हिल्डा लुईस मिनेजेस मुंबय ताच्या आत्म्या खातीर फेलिक्स डेसा परापाडी ताच्या आत्म्या खातीर मॉली वेरोनिका नोरोन्ना वा मंजूर बऱ्या भलायके खातीर वेरोनिका ग्रेगरी पिंटो वा मंजूर अर्गान जावन स्नेहल मेलिटा रेगो बचपे अंजलिन डिसोजा फजीर एलियाजर पिरेरा आनी कुटाम गोवा एर्मिस कुटिना मनेला अर्गान जावन डेनियल डिसोजा ताच्या आत्म्या खातीर मेरिया डिसोजा पांगळा अमित विश्वास लुसवाडो अर्गान जावन शायनी डिसोजा मोडांका अर्गान जावन डेनिस कुटिना अर्कान रोजी मेरी आनी एंथनी डायस गोवा अर्गान जावन घरच्या आल्मा खातीर एंथनी रोज मेरी गोवा आत्म्या खातीर फ्रांसीस झेवियर आनी एस्मियाना डायस गोवा एंथनी मिल्ली डायस आनी कुटाम गोवा अर्गान जावन सर मरण पावल्ल्या आमच्या मुडीपू कॉवेंताच्या सिस्टरांच्या आत्म्या खातीर पियादादे डायस गोवा अर्गान जावन फ्रँकी आनी कुटाम मोडांका अर्गान जावन रॉबर्ट रविना कुटिना कुप्पे पदव ताचे राद्या खातीर पीटर गामा ताच्या आत्म्या खातीर डनिटा गामा गोवा ताणें मीस दिला मार्टिनो झेवियर डी गामा ताचे राद्या खातीर गोवा अश्विता आनी सविता डिसोजा मंजेश्वर अर्गान जावन मॅल्कम आनी अजिमा गोवा ताचे राद्या खातीर पुलगत्रेंतल्या आत्म्या खातीर अजिमा गोवा मिस्तिला जॉयल डिसोजा ताचे राद्या खातीर गोवा बऱ्या भलायके खातीर रिचर्ड गोवा बऱ्या भलायके खातीर एंथनी आनी सॅन्ड्रा मस्करेनस गोवा वेलंकनी फेर्नांडीस गोवा ताचे राद्या खातीर पावलेट आनी क्रुजी गोवा अर्गान जावन क्विन्सी वाज गोवा जोनिटा मार्क लुईस अर्गान जावन गोवा डॉमिनिक आनी मगदलेन गोवा अर्गान जावन अगस्टीन आनी क्विन्सी गोवा अर्गान जावन
बऱ्या भलायके खातीर जेराल्ड कार्डोजा गोवा, अर्गान जावन डेनिस मोंतेरो आनी कुटाम मुंबई, रोनाल्ड हिल्डा रियोना ओरकाडी अर्गान जावन, प्रवीण आनी जसिंता वेगस गर्डाडी अर्गान जावन, प्रिन्सिया जेड वेगस गर्डाडी अर्गान जावन, सुजान डिसोजा आनी कुटाम किरें, सिसिलिया डिसोजा सुरतकल अर्गान जावन, आंजेलिन डिसोजा आनी कुटाम मुडिपू, तेरेजा डिसोजा तिच्या आत्म्यां खातीर जोकिम डिसोजा पनेला अर्गान जावन, सेवरीन पेरीस बेंदूर, विल्सन लोबो उपिनंगडी अर्गान जावन, तशें विवियन लोबो, मॉली लोबो, विलियम लोबो उपिनंगडी, वियान लोबो अर्गान जावन. त्या सोमेस्तांच्या त्या सावांचेर उपकारा ठेवणेचेर झुजवाज बाप देवातोन सर्व बरें तांकां फावो करून दी. बरी भलायकी मागून सबार आनी तांचे इरादे दवरल्यात. बऱ्या भलायकेचें देणें झुजवाजा मुखांतर फावो जावन दी. आत्म्या खातीर मिसां दिलात आसता ससनांचो विशेव सर्गी राजाचें भाग देव फावो करून दी. आनी इराद्या खातीर मागिल्ले आनी हांगासर जमल्ली आमी सर्वां आमच्या सर्व इरादे देवा मुखार दवरून आमी आशेवच्या सर्वांत आमकां देव राखून दी, सांबाळून दी. झुजवाज आमच्या खातीर विनंती करून दी. तशें ह्या पवित्र थळाक दान दिल्ली आनी शुक्रारा जेवणा खातीर कुमो केल्ली ह्या समेस्तांचोय आमी उडास काडून देव आम्हा समेस्तांक ताच्या आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. पुनर्जीवन क्रिस्त ते आनी सांज देवास बापा ते म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, देवान आमकां रस्त आसतना मनशाक थोड्यो मुळाव्यो गरजो दिल्यात. धाकल्याक सांगचें तर थान आनी भूक आमकां लागता आसतना आमकां पिवंक उदक, भूक थांबोवंक जेवण जाय, रावोंक आमकां एक घर जाय, पांगरोंक न्हेसोवंक आमकां वस्तूर जाय. ह्या सर मुळावी गरज्यो सांगता देवान आनी एक आमकां गरज दिल्या, ती जावन आसा ताच्या मोगांत रावोंक, ताचो मोग हेरांक आमी वांटून घेवंक. जेजून देवा बापान आमकां रस्त आसतना ताच्याच सारक्याचो आनी सुरूपायचो जावन आमकां रचला आनी हो देवाचो मोग करचें बाग आनी हेरां थावन देवाचो मोग अणभव करचें बागी त्याच जेजून आमकां फावो केलां. मनीस हेरांचो मोग करूंक, हेरां थावन मोग घेवंक अपेक्षिता आनी प्रत्येक थरान आयच्या शुभवार्तेंत त्याच जेजूच्या मोगा विशयांत आमी आयकत येल्या. जेजू म्हणटा, जशें बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला आनी तुमी एकामेकाचो मोग करा म्हूण. त्याच जेजूच्या मोगाक साक्षी जावन ताचे तावन लाभुल्ल्या प्रत्येक थरान सांज देवासाच्या विनवणेन आमकां लाभुल्ल्या सर बेसांवां खातीर त्या जेजू बापाचो उपकार बावडूंक आनी फुडल्या आमच्या जिविताक देवा बापाची विस्नार आशिर्वादां मागून घेवंक ह्या पूण थळार आमी आयल्या. हे मिसाचें बलिदान बटयत आसतना मोगाच्यान आमच्या दिसपडत्या जिवितांत देवा बापाचो मोग, जेजूचो मोग आमी करूंक आनी तो मोग हेरां लागीं वांटून घेवंक जर तर आमी सुकोन पडल्या, आमच्या पातकांची दूख आमी धरया, देवा मुखार आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया आनी मिसाचें बलिदान फावो ते परी भेटोवंक आमकांच आतां आमी आयती करया. हांव पत्की सर पदवीधरा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बगेवन सदांच संवकार बुरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो.
क्रिस्ता काकुळकर सोमिया काकुळकर सोमिया काकुळकर. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा सांजुजे वासाक परजळीत मागण्या आनी दुबळी कायाची जिणी जियेवन तुजे परजेक देखी बरी जिविता मुखांत साक्ष दिवंक फाव केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावल्यांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळी कायाच्या स्पिरितान नवे जिणयेची साल धरूंक फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदूतांचे कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. तो वळो धर्मदूतांनी आनी मलगड्यांनी सगळे सभेचे अनुमतीन थोडे प्रतिनिधी विंचून काडले आनी पावलू आनी बार्नाबासा सांगाता तांकां अंत्योगाक धाडचें म्हणून ठरयलें. उपरांत भावा मदें मुखेल म्हणून नांवडलेल्या दोगांक बाराबास नांवाच्या जुदासाक आनी सिलासाक तांणी विंचून काडलें. तांचे मुखात्र हें पत्र तांणी पाठयलें. धर्मदूत आनी मलगडे तुमचे भाऊ अंत्योगांतल्या सिरियांतल्या आनी सिलिसियांतल्या जुदेव न्हय आसलेल्या भावांक नामान धाडटा. आमचे मदले थोड्यांनी आपलेच शिकोवण्यान तुमकां असमाधान केलां आनी तुमची मनां घुसपडायल्यांत म्हणून आमी आयकलां. अशें करूंक त्या जाणांक आमी कसलीच अनुमती दिवंक नातल्ली. देखून आमी आतां सांगता मेळोन थोड्यांक आमचे प्रतिनिधी म्हणून विंचून काडल्यात आनी आमच्या मोगाच्या बार्नाबासा आनी पावला सांगता तुमचे सरशीं तांकां धाडचें म्हणून आमी निर्धार केला. पावल आनी बार्नाबास आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे सभेंत आपलो जीव दिवंक सय तयार आसलेले मनीस. आमी तुमकां पाठयता ते मनीस जुदास आनी सिलास. हे आमी बरपिनिशी घाल्ली तिसनी आमा तोंडा उतरान तुमकां कळीत करतले. बोंब्याक बली म्हूण अर्पिल्लें कसलेंय तुमी खायनाये. रगत आसलेलें वा गुमटी चिरडून मारलेल्याचें मांसी खायनाये आनी व्याभिचार सुकय जाय. ह्या गरजेच्या नियमा भायर तुमचेर दुसरें कसलेंच वजें घालचें न्हय म्हणून पवित्र आत्म्यान आनी आमी निर्णय केला. ह्या संगतींत तुमी अलग रावशात जाल्यार सगळें तुमच्या बऱ्याक पडटलें. आदिवस अशें ते प्रतिनिधी अंत्योगाक गेले आनी थंय आख्ख्या भवार्थ्याची जमत तापोवन तें पत्र तांणी तांकां दिलें. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. परजा मुखार सरेस्परा हांव तुका वाखणटलो. परजा मुखार सर्वेस्परा हांव तुका वाखणटलो. म्हजें काळीज तयार आसा सरेस्परा, म्हजें काळीज तयार आसा. गितां गावन तुका वाखणूंक तयार जालां. ऊठ म्हज्या आत्म्या जागो जा, वियोलविण्यानी जागी जया. वय पांत्याक हांव उठयतां. श्लोक. परजा मुखार सरेस्परा हांव तुका वाखणटलो. परजा मुखार सरेस्परा हांव तुका वाखणटलो. राष्ट्र मदीं तुका हांव हरसितलो. कित्याक मळबातींतलो वंस तुजो मोग कुपा पर्यंत पावता तुजें विश्वासीपण. देवा ऊठ आनी अंतराळा वयर उबो जा. सगळे प्रितुमेर फांकून तुजी महिमा. परजा मुखार सरेस्परा हांव तुका वाखणटलो. उद्गार.
तुमकां हांव इश्ट म्हणटा सोमी, कित्याक म्हज्या बापा तावन हांवें आयकल्लें सगळें हांवें तुमकां कळीत केलां. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांजवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्या वेळी जेजू आपल्या आशिसा लागीं म्हणालो, हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायिल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडा हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा तावन हांवें आयकल्लें सक्कड हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी बायसन वचोन फळ दिजय, उरचें तसलें फळ दिजय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश, तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवाचे उतर हे. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, ल्हान आसतना उबी दोतोर नाल्यार मुळावी दोतोर आमी म्हणटा, शिकता आसतना साबार सावलां आमकां शिकयल्लीं त्या सावलाक जापी आमकां दोतोन शिकोवच्या टिचरीन नाल्यार शिक्षकिनी आमकां सांगली. धाकल्याक सांगचें तर देवान आमकां कित्याक रचलां. हाका जाप आमी शिकली जावन आसा त्या देवा बापाचो मोग करूंक, ह्या संवसारांत आसतना ताचें आराधन करूंक, आनी आमचें जिवीत यात्रेक पयन ह्या संवसारांत आखेर जाल्या उपरांत ताचे सांगाता वचून रावून ताका ससनाक भोगच्या खातीर म्हूण. वय मोगाचें न्हू, हें जावन आसा आमच्या क्रिस्ती जिणयेचें एक मुळावेली साव. देवान आमकां रचला ताचो मोग करच्याक, ताच्या मोगान आमी रावच्याक आनी ताचो मोग हेरांक आमी दिवच्याक. चरित्रेचीं पानां आमी पळयल्यार साबार बरोवप्यांनी, मानवशास्त्रज्ञांनी, दैवशास्त्र शिकल्यांनी, दैवतत्वज्ञानांनी ह्या मोगा विशयांत बरोवन घालां. मोग कितें म्हणून थंयसर तांच्या अनुभवा प्रमाणे, तांच्या चिंतपा प्रमाणे ताणें आमकां शिकयलां. पूण खरो मोग कितें म्हणून आयची शुभ वार्ता आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. आनी त्या देखून जेजूस आमकां म्हणटा, बापान कसो म्हजो मोग केलो तशें हांवें तुमचो मोग केला आनी तुमी एकामेकांत मोगांत रावा म्हूण. सुम्या जेजूच्या मोगा विशयांत आमी नियाळता आसतना मोगाचें न्हू पयलें जावन आमच्या दिसपडट्या जिणयेंत आमी घेवच्या मोगा विशयांत, दिवच्या मोगा विशयांत थोडो वेळ आमी नियाळ करया. कित्याक म्हळ्यार देवाचो मोग, जेजूचो मोग आमच्या भावा भयणी तावन आमकां तो लाभता, थंयसर तो आमकां मेळटा. ह्या मोगाक विविध रुपां आसात. दाखल्याक सांगचें तर दादलो आनी एका स्त्रिया मदें आसता तो मोग, भुरगीं आनी वडिलां मदें आसता तो मोग, शिक्षकां आनी भुरग्यां मदें आसता तो मोग, एका चल्या आनी चलये मदें आसता तो मोग. अशें मोगाचीं साबार रुपां, विविध प्रत्युपकारां प्रत्युत्तरां आमी पळोवंक शकता. पूण जेजू आज आमकां सांगता, ताणेंच आमकां दिवच्या त्या उपादेशा विशयांत, जशें हांवें तुमचो मोग केलो
तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा म्हूण. सांजुवांव आपण बरयल्ल्या पत्रांत अशें म्हणटा, देव जावन आसा मोग, आनी ही मोग जावन आसा एक भरपूर बळादीक सकत म्हूण आमी सांगीत. सगळो रूप संवसारच रुपांतर करची सकत ह्या मोगाक आसा. देवाच्या मोगा विशयान आमी नियाळ करता आसतना, मोगाच्या न्हू प्रत्येक तरान जेजूच्या त्या मोगा विशयान आमी नियाळ करता आसतना 3 रितीचो मोग सोम्या जेजू ते आमी पळयता. प्रत्येक तरान जेजू ते आमी पळोवन सो तो मोग अनसेल्फीश लव, निस्वार्थी मोग. आपणाच खातीर ताणें कितेंच करूं ना, हेरां खातीर तो जियेलो. प्रत्येक तरान नव्या तेस्तामेंतान आमी वाचता, जेजू सरशी साबार लोक आयिल्ल्या वेळार प्रत्येक तरान विविध पिडेक ते व्हडलो लोक ताचे सरशी आयिल्ल्या वेळार जावं पुरो कुडीची पिडा नाजाल्यार मानसीक पिडा खंयच्या रितीनी दुसऱ्या धर्मांचो जेंतील ताचे सरशी आयिल्ल्या वेळार भेदभाव करिनासतना जेजू हर एकल्याचो मोग करता. आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार जेजू बरें करीत केलो. थंयसर आमी पळयता मोगाच्या न्हू जेजू ती आमकां मेळचो तो निस्वार्थी मोग. दुसरो मोग जावन आसा जेजू ती आमकां लाभचो फॉरगिवींग लव, बोगसाण्याचो मोग. आनी कुर्सार आमी दीस घालता आसतना त्याच मोगा विशयांत आमी नियाळ करता. जेजू आमचे खातीर कुर्सार मेलो पातकांत आमकां सोडोवच्या खातीर. आनी कसो एक देवाचो मोग, खरो मोग म्हणलें ताच्या मरणांतय ताणें आमकां दाखोवन दिलो. आनी हो जावन आसा एक सोम्या जेजू क्रिस्तान आख्या मनशा कुळाक केल्लो त्या सॅक्रिफिसाचो मोग. तिसरो मोग जावन आसा मोगाच्या न्हू तिसऱ्या वर्गाचो मोग जावन आसा जेजू ते आमी पळोवचो तो जावन आसा परफेक्ट लव. आमी मनशां मोग करता पूण आमचें तें उणेपण आसता. तशें जाल्ल्यान आमी संपूर्ण न्हय, तशें जाल्ल्यान आमी दिवचो मोग आमी घेवचो मोग संपूर्ण मोग न्हय, पूण जेजू ते आमकां मेळटा तो संपूर्ण मोग. आनी ह्याच संपूर्णच्या मोगा विशयांत मातयेव आपूण बरयल्ल्या सुवार्थेंत दोंगरा वयल्या प्रसंगांत आमकां 2 दाखल्यांनी तो सांगता. पयलो दाखलो जावन आसा पावस आनी दुसरो दाखलो जावन आसा सूर्य. एक सूर्य उदेत आसतना तो ताफावात करिना, हर एकल्याक तो उजवाड दिता. पावस येत आसतना ह्या लोकांक मात्र हांव पावस दिता, त्या गांवच्या लोकांक पावस दिता अशें ताफावात पावस करिना. हर एकल्याकी सगळ्या पृथ्वीरेच्या जिवीक मनशाक पावस लाभता. तशें तें ह्या 2 दाखल्या मारिफात दोंगरा वयल्या प्रसंगान जेजू आमकां म्हणटा आमचो मोग परफेक्ट संपूर्णाय पावच्या शिखरार पावचो मोग जाय जंय म्हूण. मोगाच्या न्हू मनीस जाल्ल्या आमी आमच्यान सांगलें आमचें तें उणेपण आसा. आनी तशें जाल्ल्यान आमी दिवचो वा घेवचो मोग सडाव जावन स्वार्थी मोग जावन आसा. हेरांतून म्हाका फायदो लाभूय जाय जर तर कितें जावन हेरांतून म्हाका मेळटा त्या वेळार आमी तांचो चड आनी चड मोग करता. दाखल्याक सांगचें तर एक व्यक्ती जन्म दिवस आचरण करता आसतना ताका आमी बर्थडे गिफ्ट नाजाल्यार दुसरें गिफ्ट आमी ताका दिता. तशेंच आमी कितें अपेक्षिता आपणाचे जल्म दीस आचरतना त्या व्यक्तीन ताचे वरवीं चड मोलाचें गिफ्ट म्हाका दी जाय म्हूण. थंयसर पळय आमकां कळटा थंयसर आमचो आसता तो स्वार्थी मोग. हेरांचें बरेंपण आशिवचें न्हय जाल्यार एका तराचें थंयसर उणेपण आमकां पळोवंक मेळटा. आनी जेजूच्या मोगा विशयान आमी नियाळटा आसतना प्रत्येक तरांच्या शुभवार्ते विशयांत आमी नियाळ करता आसतना मोग जेजू आमकां म्हणटा तुमी जावन आसात म्हजे इश्ट. साकर तो म्हणना एक इश्ट म्हळ्यार जेजूचे इश्ट आमचे बाग आमकां मेळना मोगाचे न्हू निजाकी आमी संतोश पावोंक जाय. आज जेजू आमकां ताचे इश्ट म्हूण आपयता आनी जेजूचे इश्ट जाल्ल्या वरवीं जेजूचो सगळो संबंद आमकां मेळटा. आनी त्याच मोगा विशयान नियाळ जेजू म्हणटा एका इश्टा पासत जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना म्हूण. सांजुवांव आपूण बरयल्ल्या सुवार्थेंत अध्याय 3 वळेर 16 थंयसर ह्या जेजूच्या मोगा विशयान नियाळ तो म्हणटा देवा बापान ह्या संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक सोम्या जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसाराक ताणें धाडलो म्हूण. सांव पावल कोरिंथीकांक बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 13 ह्या मोगाचें वर्णन करता. प्रत्येक तरान आमी वेळ आसल्या वाचल्यार त्या मोगा विशयान तो बऱ्या रितीन थंयसर विवर्सिता. मोग आपणाची बाडाय उलयना
मोग स्वार्थ चिंतिना मोग हेरा विशांत बरें चिंता अशें मोगाची एक लदीन सा पावलान कुरिंदरा बरयल्ल्या पत्रांत आमकां पळोवंक मेळटा. आनी आयच्या वांजेलान जिजू आमकां परत जागयता आनी म्हणटा कशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा म्हूण. मोगाच्या न्हू जुदेव संप्रदायाचेर एक नदर आमी घाली तर मोइजे मारिफात ह्या बसयल्ल्या गांवांक पयण करता आसतना इस्रायल परजेक 10 उपादेश लाभुल्ले. पूण काल वेता आसतना ह्या इस्रायल परजेन ह्या 10 उपादेशांक सांगून सर्तीक जावन 613 रुली आनी रेगरो केल्ल्यो. तांतूं कितें तांणी करी जाय कितें तांणी करूं नजो म्हणून थंयसर बरोवन घाल्लें. तशें त्या धर्मांत 10 उपादेश 613 रुली आनी रेगरो थंयसर आसल्ल्यो. आनी जेजू नव्या तेस्तामेंतान ह्यो सकडी सांगाता घालन आमकां एक मोगाचो मंदामेंत तो दिता, आदेश तो दिता. तो म्हणटा तुज्या सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या मनान सगळ्या तुज्या बापाचो मोग कर आनी तुवें तुजो केल्ल्या बरी तुज्या पेल्याचोय मोग कर. मोगाच्या न्हू भलायकी विशांत उरल्या समजण विशांत सबार बरयण्यार आनी बरयलां. जर तर आमकां यशस्वी जाय थोडे बूक आमी वाचल्यार थंयसर आमी कळटा सक्सेसीव स्टेप्स टुवर्ड्स सक्सेस. जैत आमकां जाय कशें आमी आपणावचें म्हूण त्या बुकांनी वाचून आमी समजून घेवया ते आमच्या जिणयेक आमी पाळयेत. आमी दाक्तरा सरशीं वैज सरशीं गेल्ल्या वेळार वैज आमच्या कुडीची तपासणी करता आनी कितें पिडा तें समजून घेवन आमकां जाय आसचें वखद तो प्रिस्क्रायब करता आनी तें वखद आमी घेता. पूण मोगाच्या जेजूच्या जिणयेंत जर तर आमी घेतल्या एक नदर घाली जाल्यार जेजूची उतरां आमी आयकलीं जाल्यार आज जेजू म्हणटा कशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. कोणेय बरयणारान अशें बरोवं ना हांवें तुमचो मोग केल्ले बरी तुमी एकामेकाचो मोग करा म्हूण. आनी कोणाक सांगचें तितलें नैतीक हक्क थंयसर ना. जेजूक मात्र हें नैतीक हक्क आसा म्हूण आमी सांगयत. ही हॅज द मॉरल क्रेडेन्शियल्स बिकॉज ही हॅज लावड अस टू दी टील दी एंड. त्या देखून जेजू म्हणटा कशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा म्हूण. आनी जेजूच्या मोगांत आमी पळयता मोगाच्या न्हू तो सेवेचो मोग. मोग आनी सेवा एका नाण्याची 2 खुशी त्यो जावन आसात. आमी वेगवेगळे करूंक जायनात. एक नाणें आमी घेतल्यार 2 खुशी थंयसर आसात. तशेंच खंयसर मोग आसा थंयसर सेवा आसा, खंयसर सेवा आसा थंयसर मोग आसा. आनी सांजू आमच्या वांजेलांत अध्याय 13 निमाण्या जेवणार तो आसतना जेजून आपल्या शिसांचे पांय धुले आनी ताणें म्हळें हांवें रस्नार जाल्लो तुमचे पांय धुले तुमी एकामेकाचे पांय धुय जाय म्हणलो. मोगाचो आनी सेवेचो तो मंदामेंत मोगाच्या न्हू जेजून आमकां दिला. सांत आगोस्तीन 3ऱ्या शेंकड्यांत तो जियेल्लो आनी ह्याच जेजूच्या देवाच्या मोगा विशयांत नियाळकर वो बरयणार फामाद बरयणार देवशास्त्रज्ञ अशें म्हणटा मोग कर आनी उपरांत कितेंय तूं कर म्हूण. म्हळ्यार खरो मोग आमी जर तर करता हेरांक आमी बादा करिना, हेरांक आमी बादा वायट करूंक शकना. खंयसर खरो मोग आसता थंयसर बरेपण आसता म्हणलें सांत आगोस्तीन आमकां थंयसर सांगता. खुर्साचो सांजू हांव ताणें बरयल्ल्या त्या बुकांत एक कडेन अशें म्हणटा एट दी ईव ऑफ आवर लायफ वी आर जज्ड बाय लव. म्हळ्यार आमच्या मरणाच्या तणीर आमी आसता आसतना देवा बाबा मुखार आमचे जडतेक आमी उबी रावता आसतना आमकां गरजेक पडचें मोगाचें एक संगत मात्र तें म्हणटा आमी दाखयल्लो मोग. कितें आमी बरेपण ह्या संवसारांत केलां कितें मोग आमी तो दाखयला तें घेवन देवा बापा सरशीं आमी वेताव म्हणून सांजुवांव खुर्साचो सांजुवांव आमकां जागयता. आनी सगळ्या मोगाचो आमी नियाळ करी जाय. प्रत्येक तरान जेजूच्या मोगाचो आमी नियाळ करी जाय जाल्यार मोगाचें न्हू क्रुसिफिक्स आमकां हाका एक साक्ष. एक कुरीस आमी पळयल्यार थंयसर 2 वांटे आसात. एक उबो वांटो आनी एक आड गांस आमी म्हणटा. उबो वांटो मुजो आनी देवा मदें आसच्या संबंद विशयांत मोगा विशयांत नियाळ करूंक उलो दिता तर आडवो गांस मुजो आनी हेरांतय आसच्या त्या मोगा विशयांत संबंद विशयांत नियाळ करूंक उलो दिता. त्या देखून मोगाचें न्हू ह्या खुर्साच्या पळयता आसतनाच खुर्साचेर आमी दिश्ट घालता आसतना त्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमचे खातीर दिल्लो तो मोग केल्लो तो मोगाचो सॅक्रिफीस आमी सदांच नियाळ करता. कलकत्ताची सा मादर तेरेजा
मोगा विशयान नियाळ करता आसतना अशें आमकां जागयता आनी ती म्हणटा खंयसर तूं वेताय थंयसर मोग परगट कर. खंयसर तूं वेताय थंयसर मोग तूं परगट कर. आनी मोगाच्या न्हू हे मोग दिवंक मोग घेवंक आमच्या कुटुंबांत समाजान मस्त अवकाश आमकां मेळटा. ल्हान ल्हान अवकाश आमकां मेळटात. आमी व्हड व्हड कामां करूंक जाय म्हूण ना, ल्हान ल्हान कामां आसल्यार पुरो. पूण ती ल्हान आमी कामां करता आसतना संतोशान केल्यार खंडीत जावन हेरांचो मोग आमकां मेळटा. जेजूचो मोग आमी दिवंक शकता. धाकल्यांक सांगचें तर आमच्या कुटुंबांत पिडेस्त आसात पूण तांची साकरी करता आसतना थोडे फावटी मनीस जाल्ल्यार आमकां सोंसणीकाय पावना. पूण जाल्यार ही मोगाच्यान जर तर सोंसणीकायन जर तर आमी करची ती साकरी संतोशान करता सोम्या जेजू कर पूण ती करता मोगाच्यान आमी तांचे तें दाखोवन सो हे मोगाची गोर्ती करणी ती जावन आसा. खंयसर आमचें तें मोगाचें उतार आसता. एक बुजवणेचें उतार कश्ट आमचो बावडो कश्ट येता दुकान तो आसा ताका आमी बुजवणेचें उतार दिवये. थंयसर आमी जेजूचो मोग आमी दिवयेत. आमच्या सेसांबर आमी जियेत आसतना मोगाच्यान मोगाचें उतार मोगाची करणी पिडा शिडा जाता आसतना कश्टांत आसता आसतना आमी वचून आमची फावो ती कितें आमच्या तांकी प्रमाणे कुमो करयेत. मोर्न जातना तांकां बुजोवन दिवयेत. तांच्या घरा रांदपणातल्या वेळार आमी वचून जे कितें पेजगी दुखाची पेजगी अशें दिवन मोगाच्या न्हू ल्हान ल्हान संगतींनी जेजूचो मोग आमी हेरांक दिवयेत. आनी कितें जर तर आमच्या बाटांत आसा जावं पुरो आमकां देवा बापान दिल्ली रांदूय आनी कितें फळां आमचे लागीं आसा चड आसात पूण एका बावड्याक तांचे लागीं कितेंच ना तें व्हरून जर तर आमी गरजेवंतांक तें दिलें त्या नातुल्ल्या मनशांक आमी दिलें खंडीत जावन तुमी पळया तांच्या तोंडार जावंसो तो संतोश. तेंच जेजू आज आमकां म्हणटा कशें हांवें तुमचो मोग केलो तुमी एकामेकाचो मोग करा. व्हडली व्हडली आजाप आमी करी जाय म्हूण ना, ल्हान आमी करच्या त्या कर्तव्यांनी ल्हान आमी दाखोवच्या त्या करण्यांनी सोम्या जेजूचो मोग आमी हेरांक दिवंक शकता. आनी होच मोग सुरविल्ल्या पवित्र सभेन आमी पळयता. आपोस्तलांची कृत्यां अध्याय 2 थंयसर आमी वाचता सुरविल्ली पवित्र सभा एका मनाची आनी एका काळजाची जावन ते जियेल्ले. कितें तांचें तें आसलें एकामेका ते वांटून घेताले आनी कोणाकच उणें थंयसर पडनातलें उणेंपण तांकां भोगनातलें. त्या देखून तरतुलियन म्हणलो एक बरो फामाद बरयणार ह्या लोकां विशयान नियाळ करून क्रिस्ती परजे विशयान तेवळ जियेल्ल्या त्या क्रिस्तांव विशयान नियाळ करून अशें म्हणटा सी हाऊ दे लव ईच अदर. ही उतरां तांणी म्हणली न्ही दुसऱ्या धर्माच्या लोकांनी क्रिस्तांव विशयांत पळोवन म्हणली उतरां जावन आसात. क्रिस्तांव म्हणलें नांव तांकां मागीर मेळ्ळें पूण हे सांगाता जियेताले आनी त्या देखून तांचें जीवन पळया खंयसर रितीन प्रभाव त्या हेर धर्माच्या लोकां थंय जेंतिलां थंय घाल्लें म्हूण. त्या देखून हे जेंतील हेर धर्माचो लोक ह्या जेजूच्या पाटलांव कितें म्हणटाले पळोवन बोट जाकोन म्हणटाले पळया ती कशी एकामेकाचो मोग करतात. थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा. मोगाच्या न्हू सुरविल्ल्या पवित्र सभेनच जेजूच्या मोगाक एक साक्ष. त्या देखून जेजूक मोगाच्या न्हू आज आमी अर्गां दिवया. ताचे शिस्त जावन ताणें आमकां विंचून काडल्यात. शुभवर्त आमकां म्हणटा तुमी म्हाका विंचूनात हांवें तुमकां विंचून काडल्यात कित्याक तुमी वचत जय आनी यथेश्ट फळ दी जय म्हूण. आनी तसो जेजू आमकां म्हणटा जो कोण म्हजे नांवी बापा लागीं मागता तें सर हांव तुमकां दिता म्हूण. त्या जेजू लागीं आज आमी मागया इसमिसाचें बलिदान भेटयत आसतना देवाक आमी अर्गां दिता आसतना प्रत्येक तरान सांज जुजे वासाच्या विनवणेन आमकां लाभल्ल्या आदारा खातीर देवा बापाक आज आमी अर्गां दिता आसतना फुडल्या आमच्या जिवितांत आज आमी नियाळ केल्लें हें देवाचें उतर येवच्या हप्त्यांत येवच्या दिसांनी थोड्या रितीन पूण आमच्या जिणयेन तें कार्याळ करूंक प्रयत्न करया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. संगी बापा समर्पिता आमकां स्तुता गे बापा काणिकांची मोगान तुका आज भेटोवची किरकोळ तरी मोगान दिवची दयेन बापा तूं स्वीकारसी. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक
म्हणता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाकरी महिमे आमच्या अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस कोर मानून घेऊ. सृष्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या तारुका आपले परजेगती सांजुजे वसान खतखतीक मोगान भेटयले मागणे आनी खालतेपणाचें सादें जिवीत तुका भोव मानवले. हे सुशेगून आमच्या काळजान वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणान वांटो घेवंक आमकां फावो कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजुजे वासा पासत आमी तुका दिन वाचताव. भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्त सो संगात जोडून खालतेपणाच्या आनी दुबळीकायच्या स्पिरितान येवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय. हें ताचें देखी बरीत पडजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्तच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गींचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सर दुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हड उल्हासान तुजी स्तुती गायता. बापा करोस तूं पवित तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक चडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं दी आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूडो आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी ह्यांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातखांचें बोक्सांनी मेळच्या पासत तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडसाक करात.
भावार्थ सोगोड परगटुया. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही सबरता तुझे जीवन को आम्ही परगटता तुझ्या येड्या सौम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणास्वानी पुनर्जिवंतपणासो आमी भक्तीपणे उडास करताव आणि वो जिविताचो उंडो आणि सडवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाजताव आणि जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा अगे प्रतिमेचेर विस्तारलेच्या पवित्र सभेचो वगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आणि सगळ्या जेकी वर्गां बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या फर्जळीक मुखाम वळपोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकार मरिया देवाचे माये संगती भगवन जुजे तिच्या पुती संगती भगवन धर्मदूतांक भगवन जुजे वास आनी सर कळीम तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां सांगता थसनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. मोगाच्यानो जेजून शिकयल्लें वर्तें जावन आसा आमच्या बापा म्हणलें तें मागणें आनी तें मागणें आमी म्हणटा आसतना त्याच सुम्या जेजूचो उगडास आमी करया प्रत्येक तरान ताणें केल्ल्या त्या मोगाचो त्या जेजूच्या मोगांत आमी रावून त्या जेजूचो मोग आमी हेरांक दिवच्याक तसो जेजू आमकां फावो करून दिवून ह्या मागण्याद्वारे आमी मागून घेवया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या बुक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक रसवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माया मोगासन एकवट गुर्त जावन जेजू क्रिस्तान हाडिल्लें शांत समाधान एकामेका लागीं वांटून घेवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढते रे आमची काकूळट. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढते रे आमची काकूळट. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढते रे आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती त्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली माजर कजरा पोसाय म्हाका दुसरें कितें जिणें म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका अत्रेक सोम्या हांव सेवच्या तुका माजर कजरा पोसाय म्हाका दुसरें कितें जिणें म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका तुका गुलाब तुका महिमा तुका स्तुती तुका सगळ्या काळजान सोम्या तुका नावाडता सगळ्या मोनान तुजो उपकार नियाळता अर्गा तुका गुलाब तुका स्तुती तुका वंदन तुका आमचे हे जिणें तुजेंच देणें कितेंच न्हय आमी तुजे विणे अर्गा तुका गुलाब तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका गुलाब तुका स्तुती तुका वंदन तुका मागणे आयकताय संतोष लाभयताय सुख दुखांत आमच्या सांगात दिताय अर्गा तुका गुलाब तुका स्तुती तुका वंदन तुका सगळ्या काळजान सोम्या तुका नावाडता सगळ्या मोरान तुजो उपकार नियाळता अर्गा तुका गुलाब तुका स्तुती तुका वंदन तुका तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान दोस केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिताव आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जिवची तान आमच्या काळजान चडय आनी सांज जेवासाच्या परजळीत शिकोवण्या आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची खरी कबा परगडूंक आमकां कृपा दी या आमी मागताव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो आमच्या तकल्यो बागोवन देवा बापाचे आशिर्वाद आमी मागून घेवया सर पदवेदार देवदाळ आनी तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारू दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भावार्थान बरवशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबाजिनी बऱ्या करण्यांनी सुफळ करो शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलो आनी अशें सर्गींच्या सुखा पावोवंक तुमकां फावो करूं आनी सर पदवेदार देवासो बापासो
आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवय सदांच आसो. मोगाचेनो आज हांगासर हे भक्तीपणाचें आराधन चलोवन वेला. बाप लॅन्सी रेबेल्लो विजय थंयसर ताचें मिसांव हांगासर येवन आमकां आपुरबायेच्या नियाळा बराबर देवाक अनुभव करूंक तांणी फावो केला. देखून तांणी हांगासर येवन आमकां हें भक्तीपणाक कारण जाल्ल्याक सर्व भक्तिकांच्या नांवी पाद्र्या तुमकां देव बरें करूं म्हणटा हांव. सांगाताच आज हांगासर मीस भेटयल्लो फादर आल्बर्ट लुईस. ताका मीस भेटोवंक एक कारण कित्याक सप्टेंबरांत ताच्या फाटीचें ऑपरेशन जाल्लें आनी ऑपरेशनाक वेच्या पयलें पाद्र्याबान सांगलें म्हाका फाल्यां सकाळीं ऑपरेशन म्हज्या खातीर म्हाका हांव जुजे वाजाचो भक्त म्हाकाय ताची वळख नातली. पूण हांवें सांगलें फादर आजच वचून जुजे वाजाक तुमचें नांव सांगून येता. आनी सांजेर ताणें म्हाका 5:30 तशें फोन केल्लो. हांगासर येवन ह्या थळार जुजे वाजाक ताचें नांव सांगून गेल्लो. ताचें फाटीचें ऑपरेशन मेजर सर्जरी कित्याक सेकेंड टायम जावचें ताका चलोवंक जायनातलें उठोवंक जायनातलें. पूण डाक्टरान इल्लें धैर्य दिल्लें ताका जुजे वाजाचेर पातयणी आसली आनी ताणें तें ऑपरेशनाक मुखार वेच्या पयलें जुजे वाजाचो आदार ताणें मागलो. आनी ह्या वेळार ताका हांवें सांगलें तुमी बरें जायजय आनी ह्या पवित्र थळार येवन थंयसर मीस भेटयजय. आनी हांवें पाद्र्याबाक आराधन मीस सगळें ताकाच दिवचें म्हूण केलें. पूण सांगाताच पाद्र्याबाक ह्या हप्त्यान ताका खंय वचोंक आसा ताच्या मुखल्या मिसांवा खातीर. आनी हांगासर आराधनाक येयल्लो पाद्र्याब आनी फादर मीस सांगलोय पाद्र्याब दोगी एकाच मेळाचे कापुचिनच पाद्र्याब आनी हांगा सडावत दिसचे कुमसारा कुमो करचे त्याच मेळाचे पाद्र्याब. देखून तांणी ओपल्ल्यान पाद्र्याबान हांगासर मीस सांगून जी आंगवण ताच्या बाबतीन हांवें केल्ली ती आजीक फारीक जाली. कित्याक हांव आनी सुटलो आनी पाद्र्याबाचो आनी जुजे वाजाचो संबंद मुखल्या दिसांनी. देखून तें तुमच्या बरेपणाक तुमच्या बावडताक देव तुमकां सदांच बरी भलायकी दिवन सांबाळून दी. सांगाताच कुमसाराक आदार दिल्ले आमचे पाद्र्याब आसात हर एका शुक्रारांनी येतात. पाद्र्याबानो तुमकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा हांव. आनी एक त्या कुशीन एकलो पाद्र्याब दिसता ल्हानसो गांवान कुप्पे पदावचो जयपूर DSJंत थंयसर तो वावर करनासा. आनी ताच्याय मिसावांत देव ताका बेसांवांनी बरोवन दी. कित्याक चडीत शिकपा खातीर ताका बेंगलोर वचूंक सांगला. येवच्या हप्त्यान तो बेंगलोर वचूंक आसा. आनी आज हांगासर जुजे वाजाचो आदार मागता आसतना हांव चिंता ताच्याय विनवणेन तो आनिकी भाग्यवंत जावन देवाच्या शेतान खंयसर आसल्यारय बरेपणान वावरूंक देव ताका आदार दिवन दी. मागीर आसचो आमचोच धाकटो पाद्र्याब आनी हांव सकाळांनी सांगचे बरी व्हडलो पाद्र्याब. पूण आमी दोगी जाण एकच पाद्र्याब जावन सांगाता मेळोन वावर करता हांव. तुमकांय पळोवचें कित्याक तुमचो बावडतांनी म्हाका एकल्यान सांगलें जुजे वाज जल्माल्या त्या फिरगजेत आउनूच आमी आयल्या. हांव चिंता तुमचें हजरपण आमकां आनीक चड बरेपणाचें जाता. देखून तुमची आशा जुजे वाज बाप सुफळ करून दी. सगळें बरें तुमच्या जिवितांत जावं दी. कितें सर आशेन तुमी ह्या जाग्यार गुवोन आसात जुजे वाज बाप मागोवन फावो करून दी. थँक्यू अँड वेलकम इन द फ्युचर. आशा सुफळ जावं दी. जुजे वाज बाप देवातान सगळें आमकां मागोवन फावो करून दी. परत हर एकल्याक हांगासर बरें मन दाखयतल्यांक देव आशिर्वादांनी बरोवन दी. दयाकन बसया. मोगाचेनो ह्या पवित्र थळार हांगासर हप्त्या मदें आयिल्ली आनी आयिल्ली पयसावन आयिल्ली लागीं थावन आयिल्ल्या सबार आनी हांगासर बरोवन घाल्ली तेसांवां आसात. हीं सगळीं तेसांवां हांगासर हांवें बरोवन दवरल्यात. मेळ्ळे उपकार तशेंच उपकार मागोवन जुजे वाज बापाक आमकां कितें मेळाजें म्हणून ताका कळीत आसा तो देवातान मागोवन दिवन दी. म्हणल्यार त्या विश्वासा पातयेने सवें जुजे वाजाच्या पांयांतळी हांव ह्यो सर्व आयिल्ल्यो गरजो हांव दवरतां
आनी हांगासर आमी बरयल्ले आसात तुमच्या मुखार एकामेका खातीर आमी मागया. जुजेवाज बापा लागीं फातीणेन मागलो उपकार मेळ्ळो 5 जाणांनी अर्गां पाठयल्यात. सबार वर्सांतन आशिल्ली मायग्रेन तकली फडाफड संपूर्ण गूण जाल्या जुजेवाज बापाक अर्गां दिता. जुजेवाज बापा लागीं मागल्लें कोवीड वेळार परगांवांत आशिल्ल्या म्हज्या दुयेचो बाळंटेर बऱ्यान जावच्या खातीर मागल्लें आनी सगळें बऱ्यान जालां. जुजेवाज बापाक अर्गां पाठयल्यात. ते सवा कुटुंबांतल्या सद्यांक बरी भलायकी समाधान संतोश एकामेका मोगान जियोंक फावो जावच्याक 13 जाणांक पाय दूख गांठी दूख पाड दूख गोमटी दूख हात दूख गूण जावंक 15 जाणांक परिक्षेंत जैत मेळोवंक बरें मार्क्स मेळोवंक 13 जाणांक CA डिग्री परीक्षा शिकतेल्यांक बरयतल्याच्या मतीक उजवाड मेळोवंक 7 जाणांक बरें काम मेळोवंक 8 जाणांक एकल्यान कामां खातीर मस्त कडेन CV दिल्यात ताका बेगीनच बऱ्या कामांक आपोवच्याक पुताक धुवेक काजन धाट्टूक बायेक बरी सैरीक मेळोवंक म्हणून सैरिके खातीर तरणाट्यांक तशें चलयांक मागल्या. 20 आनी 1 जाणांक काम करूंक बोळ भलायकी मेळोवंक तेगांक आमच्या पाद्र्याबांक सिस्टरांक बऱ्या भलायकी सवय राखून सांबाळूंक मागला. कोवीड पिडेतावन संवसाराक राखच्याक पापाचो पाय दूख गूण जावंक बरी भलायकी आनी दांत दूख गूण जावंक इन्फोसिसान काम करतल्याक ताका थंयसरच काम मेळच्याक मागला. बरी धार्मीक जिणी जियोवन मरता पर्यंत देवाची खुशी करूंक आदार मेळच्याक मागला. परिक्षेंत बरी रिजल्ट येवच्याक कॅट्रॅक्ट ऑपरेशन बऱ्यान जावन दिश्ट ताची पाटी मेळोवंक एडोरेशन कॉंग्रिगेशन सिस्टरांक देव आपणी मेळच्या खातीर तांणी मागला. वडिलांच्या योजनांत सारकें प्लॅन करूंक आनी बरेपणा पासत मागला. एकल्यान डिस्ट्रॅक्शनांत पयस रावन बरें करून शिकच्याक शिकोवंक बरी मोत शिकल्ले मोतींत उरोवंक इन्फोसिसान कामा खातीर राखून आशिल्ल्याक ऑफर लेटर मेळच्याक एका सिस्टरीचें कॅन्सर गूण जावच्याक टेलिचेरींत सिस्टरांनी चलोवची आस्पत्री बऱ्यापणान चलच्याक एकल्याक MBAन बरें मार्क्स मेळोवन भायल्या गांवांत काम मेळोवंक पुतान सुनेन सासूमाय कडेन मोगान उलोवंक तांच्या मतीक उजवाड मेळच्याक मागला. एका ल्हान चरक्या भुरग्यान सुडाळ उलोवंक जावच्याक एका ल्हान भुरग्याक बरी भलायकी मेळोवंक दोगा भुरग्यांचे दोळ्याचे दिश्ट बरी जावंक चिंतल्लें काम बेगीनच जावंक एकल्याचे दोळ्याचे दिश्ट बरी जावंक भायल्या गांवांक बरें काम मेळोवंक चौगांक काजारी जिवितांत बरेंपण जोडूंक 3 वर्सांचें भुरगें सारकें उलयना ताका समा उलोवंक जावच्याक डायबिटीस पिडाक गूण जावंक नपैंच जावंक 9 जाणांनी मागला. एकल्याची गुमटी गूण जावंक बरें काम मेळटा म्हणल्यार बरवशान जुजेवाजा लागीं एकले मागोन आसा. मानसीक पिडेतावन गूण जावंक 4 काजार जावन 3, 5, 8 वर्सां जाल्ल्यांक आनी 16 वर्सां जाल्ल्या जोड्यांक भुरग्याचें देणें मेळच्या खातीर तांणी मागला. प्रॉब्लम आशिल्लें सारकें जावन भुरग्याचें देणें फावो जावंक पांयांची गांठीची दूख गूण जावन पांयांची सूज उणी जावंक घरचें काम धरिल्लें बेगीनच मुग्दोवंक तेगांक एकल्याच्या पांयांक बोळ भलायकी मेळच्याक हेर जातीच्या मनशांचे इश्टागात एकल्यान सोडूंक आमाल पियोणें सोडून कुटुंबांक आदार जावंक 7 जाणांक एलर्जी गूण जावंक कातीची मातयाची उदकाची एलर्जी गूण जावंक आंगार पडिल्लीं खतां संपूर्ण गूण जावंक तेगांक उस्मड गूण जावंक लंग्स नितळ जावंक रिपोर्ट नॉर्मल येवंक मागला. गल्फांत काम गेल्ल्या एकल्याक बऱ्या कामांची विजा मेळोवंक चरक्या भुरग्याक बरें शिकोवंक शिकल्लें मतींत उरोवंक 4 एकल्याच्या धुवेक एग्जामांत बरें मार्क्स मेळोवंक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल शिरांची आनी गांठीची पिडा गूण जावंक दोगां भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत कॅन्सर पिडा एसिडिटी गूण जावंक मतींतली नेगेटीव फिलिंग्स पयस जावंक एकल्याचें मेडिकल पास जावन बरी विजा मेळोवंक किडनीची पिडा गूण जावंक हार्टाची पिडा गूण जावंक एकल्याचे वायट सवय सोडूंक पेंकाड दूख पाय दूख गूण जावंक कृषी खातीर करच्या बोरवेलांत बरें उदक मेळोवंक
एलर्जीची खरोच गूण जावंक ह्या तेसावां खातीर आनी सबारांनी घरांत हांवन ह्या फोना मुखांतर मागोवंक सांगल्या आनी घरांत हांवन आश येवन आसल्या पोर चेकली म्हणाली फादर म्हज्या गोमट्याक एक फळ उदेल्लें म्हाका हांगासर येवंक जावना टीव्हीर जुजेवाजाचें नवें पळयताली मागताली फातयेणेन मागताली 6-7 म्हयन्या उपरांत आपडून पळयतना म्हजी गुळीत गेल्या कित्याक डाक्टराकडे गेल्ल्या वेळार ऑपरेशन करून काडीचें म्हणलें पूण गुळीच मायाक जाली तशें म्हणटा आसतना सबारां पातयेवन मागोवन आसात ह्या सुमेस्तांक सांगाता घेवया ह्या पवित्र तळार हप्त्या मदें येवन हांगासर मागच्या हर एकल्याक जुजेवाज बाप देवा लागीं मागोवन तांकां सुमेस्तांक बरेंपण दिवन दितलो म्हणल्यार पातयेनीन आमी सर्व दिंबी गेल्या एक आमच्या पायेक नमान मरी आनंद बापा हांगासर आयिल्ल्या येवन गेल्ल्या येवंक आसच्या हर एकल्याक बरेंपण मेळोवन दी हेऱ्या खातीर मागता आसतना म्हाकाय देव बरें करता म्हणलें मतीन दर्या हात वयर घाल आमची हर एकल्याची पातयेणी आमी मागलें देव दिवन दी आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुझे कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्या आमकां आनी वार मरिये कृपण भरलय सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुजे कुशीचें जेजो भगवंती मरिये देवाचे माया आम पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडये आमेन बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक दुसा आनी सदां सर्वता आमेन दिंबी घालूंक जाता तर दिंबी घालया दिंबी घालूंक जायना तर बसया जुजेवाजाच्या लदिनेंत नोवेनांत वांटो घेवया आमी वांटो घेता आसतना हांवें मागल्लें म्हाका मेळटा म्हणली खात्री मागतेल्या हर एकल्या थंय आसा जंय आनी आमी सांगाता मेळोन मागता आसतना आमच्या मागण्यांक त्या भावार्थाक देव खंडी जावन इनाम दिता सुमिया काकूत आमची कर सुमिया काकुळूत आमची कर क्रिस्ता काकूत आमची कर क्रिस्ता काकुळूत आमची कर क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां क्रिस्ता देन आयक आमकां सर्गींच्या देवा बापा आमची कर देवा पुता संवसाराच्या तारोका काकुळूत आमची कर देवा पवित्र आत्म्या काकुळूत आमची कर संतीसिमा त्रिंदादी एकाच देवा काकुळूत आमची कर गोंयच्या बेनेवलीन जल्मल्ल्या सांजुजेवाज बापा पासत विनंती कर आपल्या आवय बापायच्या देवासपणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पासत विनंती कर दुबळेकायेची जिणी जिवनचो गुर्त जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमच्या पासत विनंती कर सगळ्या केनारान पवित्रपणाचो परमळ पसरल्या सांजुजेवाज बापा आमा पासत विनंती कर श्रीलंका दगदणीक संपडिल्ल्यांची बिरमत पावल्या सांजुजेवाज बापा आमा पासत विनंती कर मुरियमायेचो सेवक जावन आपणाकच मुरियमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पासत विनंती कर भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंका कसो नासून वेचो कथोलीक बावार्थ जिवो केल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पासत विनंती कर कोंताचें भक्तीपण आदान मुरियमायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पासत विनंती कर कश्टान संपडिल्ल्याच्या गरजान पावून तांकां बुजयल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पासत विनंती कर देवाचेर भावार्थ धरून जिणेंत आयले सर्व कश्टान वार्दयरान सोंसल्या सांजुजेवाज बापा आमा पासत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचें भाग नातल्या पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजेवाज बापा आमा पासत विनंती कर भावार्थ सणून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या काल हिंड्यांत हाडूंक वावरिल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पासत विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण चाकून सर्वांक देवासरशी हाडूंक पेचडिल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पासत विनंती कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले बगोस आमकां येसुमिया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले देन आयक आमकां येसुमिया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले काकुळूत आमची कर नोवेनाचे मागणे ये सांजुजेवाज तूं आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गींत हांव देवाची बेसावां आमकां वांटीत आसाय तुजें जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलयली वाट आमच्या क्रिस्तीची एक मेलफंग त्याच वाटेन आमी चलच्याक तुजे तावन प्रेरण घेताव आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पिताव सांजुजेवाज देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतले तुजे जिणेंत देवाचो परमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकांक वाणच्याक तूं सुटसुटीत जालोय अनकरांत बुडोवन आपल्या जिणेची वाट उगडयलेल्या सरशीं तूं धांवलोय तांकां जिविताचें उतर प्रगट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडले
हे मिसांव करतना तुका पुरासन जाल्ली म्हणना कश्ट म्हणले तुवें लेखले नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लत घाल देवाचे उतर प्रगट करूंक आमची काळजां उर्बेस्त कर पेऱ्याच्या आबाचे विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांजुचे वास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेत आसलेल्यांचो तुवें विशेष मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांची दुखां तुवें पुसली तांच्या जिणेंत नवो भरवोसो हाडलोय जेजूच्या ल्हाना भावंडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणले तुजे जिणी मरिफा शिकयले आसता जेजूचे सारके दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्ट देणारे पळोव आनी तांचे सेवेक लागोवंक आमकां प्रेरीत कर सांजुजे वास ह्या संवसारी देवाच्या हातेंत तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मोजत तुजे सवे आसली आनी सबारान देवाचो आदार मेळसो केलोय हांव सर्गारजान देवा संगीत तूं आसाय थंय धांवन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचे जीवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे बसो देवा लागीं माग ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजा बसो देवा लागीं विनंती कर आमकां मागोवंक कशें आमच्यो गरजो काळजांत तावन देवा मुखार जुजेवाजाच्या नांवी आमी भेटोवया हे पवित्र थळ रुता जावंक आदार दिल्ल्या संगतपण दिल्ल्या वावुरल्या सर्व आदल्या विगारांक आनी विगारांक सांगात दिल्ल्या सर्व आसपासच्या तशें मुडीपच्या फिरगसगारांक हर एका शुक्राराचे वाड्यावार रांदची जबाबदारी घेवच्या मुडीप फिरगजेंतल्या हर एका वाड्याच्या संद्यांक हांगासर विविध रितींनी कुमक करच्या आदार दिवच्या बरें मन दाखोवच्या हर एकल्याक दान दिवच्या जेवणाक कुमक दिवच्या हर एका बऱ्या मनाच्या मनशांक ह्या पवित्र तळार्थान देवाचेर पातयेवन जुजेवाजाची मजत लाभता म्हणल्यार बरवशान जियेतेल्यांक जुजेवाज बाप देवा तावन बरेपण मागून दिवन दी हांगासर सेवा दिवंक येवच्या सर्व फादऱ्याबांक सेवा घेवंक येवच्या सर्व यात्रिकांक ह्या पवित्र तळार भेट दिवच्या हर एका यात्रीक पैनाऱ्याक जुजेवाज बाप तांची आशा सुफळ करून दी आनी हांगासर जें कितें भक्तीपण चलता तें रेकॉर्डिंग करच्या मुखांत्र सगळ्यांनींतल्यान पळोवंक आदार दिवच्या डिवायन वर्ड चॅनलचो मालक स्टीफन मेंडीस तशें ताच्या सगळ्या सिबंदेकी जुजेवाज बाप देवाची आशिर्वादां मागून दिवन दी सांजुचे वाज देवाच्या मोगाळ विंगेत हांव केदींच पयस सोंग आमकां सोडी नाका दुस्मनाच्या सर पासत हांव आमकां राखून व्हर बवडता काडवेच्या संगतीक बली जावंक दिवं नाका जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चलो मरियमाच्या गोपान रावोंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुजे सांगता देवाच्या सगळीच्या घरांत ससनाक जिवचे भाग आमकां मेळशें कर आमीन समेज पिडेस्तां खातीर प्रत्येक रितीर मागता आसतना आमचे सर पिडा गूण जावन दी कितें सर्व बरें आशेन आमी हांगासर आयल्या भुरग्या बाळाच्या देण्या खातीर जर तर भुरग्या बाळाचें गर्भकोशा सारकें ना तेंय जुजेवाज बाप देवा लागीं मागून ह्या घडये तांचे आपडून दी आनी कोणाक भुरग्याचें देणें मेळोवंक आसा तांचो हात तुमच्या पोटार दवरा आनी कोणाक कितें मेळोवंक आसा पाद्र्याबान हांगासर मागणी करता आसतना तुमचो हात आमच्या हाडद्यार आसूं दी आमी पातयेनीन मागल्लें देव आमकां खंडीत जावन दिता जुजेवाज आमच्या खातीर विनंती करता सुमयाचे नांवी आमचो आदार ताने रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसूं प्रार्थुया सर्गीच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणीक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलां तेच परी तुज्या सेवका सांजुजे वासान आपले चिनिया आनी मोरणान जायतीं आजापां करून तिस मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्या पवित्र सभेच्या गोपान ओडून हाडली ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्यांक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी आनवरांतले आमकां निवार
हे घडया आमी उसारिल्ल्यो आनी उसारिनातिल्ल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी कुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सुमे असो. प्रार्थुया आज सांज देवासाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता ताची महिमा आनी संतोष एका देवात हांव येता तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो. आमेन. सांज देवासाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतले तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी सोलोवंक तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळो. आमेन. सांज जेवा सर्गीच्या राजान बापाच्या एकवटान आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोश भरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भाग्यवंतपणाचो मुकूट जोडून ससनाक संतोष भोगूंक फावो. आमेन. आनी त्याच सोडवणदारा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे सदांच देवून येवं आनी सदांच तो आसो. आमेन. एक घडी बसया पाद्र्याबूच ताचें रुजवात दिता कित्याक आज ताचो पाद्र्या म्हणालो 1 मिनीट पाद्र्या उलयतालो. मोगाच्यानो चड वेळ हांव घेयना कितें म्हळ्यार गडाय जाली. ह्या पूण शेताक हांव 2000 वर्सां जावन येत आसां. पयलें आजाप थंय घडिल्लें म्हज्या जिवितांत सांज देवासान केल्लें आजाप म्हाका परगांवांक वता आसतना फादर कर्न्युली हांगा साक्षी जावन आसात म्हजे सांगाता. विजा मेळिल्ली पूण फ्लायटां कनेक्ट जावंक मस्त हांव राखतलो थंय. तशें आसतना ह्या मनादीक बाप ऑल्वीन डिसोजा डिकोण्णा ह्या पूण शेताचे पाद्र्याप ते जावन आसले आनी तेणी हांगासर आयिल्ले वेळार हें कॉपेलांनी नातिल्ले थंयसर आयिल्ले वेळार हांगाचें उदक आनी नोवेनाचो बूक म्हाका म्हज्या हातीन दिल्लो. तो हांवें घेतिल्लो म्हजे सांगता परगांव घेताना हांवें घेतिल्लो आनी थंयसर म्हाका उडास आयलो सांज बस लागीं मागया म्हूण. आनी थंयसर हांवें दिंबी घाली म्हज्या रुमांत आसले कडेन तावणसो आनी सांज देवासाचें लदीन आनी नोवेन हांवें केलें. आनी तक्षण म्हाका खबर आयली आमकां राजाजीनगरा बेंगलोर आसतना तुमची टिकेट कन्फर्म जाल्यार तुमी वशी येत म्हूण. हें जावन आसा म्हज्या जिवितांत सांज देवासान केल्लें पयलें अजाप. ताच्या नंतर मस्त अजापां ताणें केल्यां तें सांगूंक हांगा वेळ ना. तुमकां सांगता कित्याक म्हळ्यार तुमी म्हजे वरवीं एक भक्तीक जावन ह्या सांज देवासाचेर भक्त अभिमान आनी भावार्थ दवरून देवा बापाच्या आशिर्वादा घेवंक आमी हर एकले बऱ्या मनान हांगासर येता. आनी ताणें केल्लें वर्तें आजब जावन आसा. गेल्या त्या वर्सा सप्टेंबर म्हयन्यान म्हजे संगी तो बूक आसा सदां हांव तें नोवेन म्हणटा. आनी कश्ट आयिल्ल्या वेळार आनवर आयिल्ल्या वेळार पयलीं हांवें उंडो मारसो जावन आसा सांज देवासाक. आनी गेल्या त्या वर्सा त्या कश्टान हांव आसता आसतना वळवळटा आसतना म्हाका उडास आयलो आनी खंयचे की आमच्या फादराबा फोन कर आमच्या विगाराचें फोन नंबर हांवें घेतलें. म्हाका वळख थंयसर नातिल्ली आनी तांकां सांगलें फादर हांव सांज देवास एक भक्तीक म्हाका अशें एक मेजर ऑपरेशन आसा म्हाका धैर्य पावना. कित्याक म्हळ्यार पाटीचें ऑपरेशन करचें सुलाभाचें न्ही. इल्लें चड उणें जाल्यार मनीस थंयच बेड्डार रावची परिस्थिती आसता. पॅरलायज मनीस जावंची परिस्थिती आसता. त्या देखून ताचेर पाद्र्याबा लागीं हांवें विनंती केली फादर म्हजे पासून विनंती करा मागा म्हूण. पाद्र्या म्हणा लागलो तुजें नांव हांवूच येता हांवूच ह्या पुणशेताक वेता आनी थंयसर हांव मागता म्हूण. आनी तांणी मागलें आनी खंडीत जावन तांणी म्हाका मस्त धैर्य दिलें. बरोसो दिलो धैर्य दिलें. हांव पयस आसल्यार तांच्या उतरा वरवीं फोना वरवीं म्हाका मस्त धैर्य ते दिताले. आनी तांचो हांव जावन प्रत्येक तरान उपकार बावडटा. सांज देवाचो सय आज हांव उपकार बावडटां. कित्याक म्हळ्यार ह्या पूण शेताक येवन मिसाचें बलिदान पेटोवचें भाग सांज देवासान परत्यान म्हाका फावो केला. दोनूच विशय खातीर हांवें सांज देवासा लागीं मागिल्लें जेजू लागीं मागिल्लें आलतारिकेचें भाग जावं एक याजक जावन आलतारिकेचें भाग देवा म्हजें तावन काण व्हरनाका. दुसरें म्हाका तरबेती दिला शिकप हांवें जोडलां. सेमिनरींत हांवें शिकप हांवें शिकोवंक आसा. हें बरेंपणान करूंक आनीक वर्सां करचें भाग सांज देवास बापा म्हाका दी म्हणून ताचे विनवणेन देवा बापा लागीं हांवें मागिल्लें. आनी दोनी विनवण्यो देवा बापा मुखार पावल्यात. जावं देवा करगा आनी प्रत्येक तरान तुमचें नवी हांव सांज देवास बापाचो उपकार बावडटां. विगार बापाचो मनादीक बाप आसिसे रेबेल्लो मस्त धैर्य ताणें दिलां म्हाका बुजवण दिलां. हांव पयस आसल्यार म्हजे लागीं उलोवन म्हाका धैर्य दिताले बुजवण ते दिताले म्हजे खातीर तांणी मागलां. तशेंच असिस्टंट फादर रिचर्ड वळख ना जाल्यार तांणी म्हाका सांगिल्लें ते आसात म्हणून तांचो आज हांव प्रत्येक तरान उपकार बावडटां. आनी तुमकां हांव एक धैर्य दितां बुजवण दितां.
कश्ट आयिल्ले जाल्यार भियेनाकात सांजचे वास आमकां सांडून घालना हर एकल्याक आमकां आमच्या मोगा सयत सांत भोगत आसा आनी आसचें तें गरजेचें कित्याक म्हळ्यार ते देवाच्या बापान आसा थंयसर आमचे पसत ते विनंती करतात आनी कितलीं आजपां ज्या सांजे वसान मस्त कडेन केलां प्रत्येक तरान श्रीलंकान आनी तेंच आज आमच्या जिवितांनी सांजे वास आनी मुखारी करतलो म्हणलो बरो असो म्हाका आसा तें देर म्हाका आसा आनी खंडीत जावन तुमकां हांव एक साक्ष दिवची तुमच्या जिवितांनी मागा एकच फावटी मेळनात पूण सांजे वास आमकां सांडून घालिना जेजू बापा लागीं तो मागता आनी कितें आमकां गरजेचें वेळा काळार तो आमकां फावो करता. Vignanसाठी नाका जेजू सोकोरो तुझी सालोय संदेशाचो प्रसार केलोय विज्ञान वरा कष्टांनी दुखान दुबळ्या धाकट्या मोगा आदार तुवें दिलोय सांज सेवास सर्गीच्या वाटे चलोंक शिकय सदां सांडून आदार लावय जोडून ती करपाक दी आमकां उर्बा माया मोगान सोलोन जग मागून दी कृपा सांज सेवास बाबा पानी मातुका कृपा मागून दे बाबा विज्ञान साडे नाका तुझे वास बाबा म्हाका बेसा सुबोल करून मोगा मिसा देवाचे कुशे आमी कर्जांच्या दैवी कृपा मागोली म्हणलाले माता सांजुजे वास बाबा ओगला पाणी मागतुका कृपा मागोन दे बाबा विज्ञान साडे नाका मोगाळ पुत्रा सोबे ओंकार बरी आशीर्वाद भगवान गुरसाचे कृपेन इवर आमकां आमच्या देव आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. सांज देवास बापा आमा आमा पासून विनंती कर